आमकां सबरमती रिवर आहा गोंयांत दोर येता डीप इंटू द ओशन. Praise Jesus. Okay. कोणा उडयता डीप इन द ओशन. चल कमेंट्स करूया. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. अल्फा. बो सर्गेचे बापा, मोगाचे दोनया हे वेळार हांव तुका हार दिता. पयले सुवातेर सायबीण माय परस हांव तुका दिनवास सांगी माये. हो दीस आनीक एक सोमोन तुवें आमकां फावो केल्या पासत. आनीक आयज आमकां सगल्यांक तुवें हें उतर, हें पवित्र आत्म्याचें उतर हे सगळे भयणाचे उद्देशी भायर सरता. ते एक उतर तुवें आमकां आयकोंक हांगा हे सुवातेर एकठांय केल्ल्या पासत हांव तुका आर्गां दिता. हांव तुका दिन वाचतां. खऱ्यानूच जेजू कितलो तूं आमचो मोग करताय. आमी इतली पातकी, आमी इतली हुस्कोत तुजी भुरगीं, तरी पूण तूं आमकां जायतो राखता आनी सांबाळटा. पळय बापा, हांव तुका आर्गां दिता. हे तुजें व्हड तें मोगा पासत आमचे पासत हे तुवें रगत वारोवन हे तुजें रोगतान तुवें आमकां एक भयणांक भावांक पातकांतली धुवन काडल्यान, पिडेंतली धुवन काडल्यान नितळ केल्यात म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, जायते हे बाप भयणाचे उद्देशी हे सोम्यांत हे हाजीर आमी जातात आनी आमकां इतले उतर सारके बरेपणान आमकां तूं बोलताय आनीक आमकां आदार दिताय, आमकां राखताय, सांबाळटाय. बापा पवित्र आत्म्या, हांव तुका दिन वाचता. हांव तुका मोहिमा स्तुती दिता बापा. वेळार हे सगळे भयणां पासत तेंचे जिविता पासत सिस्टर मारिया, फातिमा, सगळे सिस्टरां पासत, भाव पासत हांव तुका आर्गां दिता बापा. हे आमकां आनीक एक सोमोन आनीक हो दीस ही सांज तुवें आमकां फावो केल्या पासत तुजें व्हड तें मोगा पासत. सायबीण माय, तूंच आमकां जायतो आदार दिता गे माय. आमचें मागणें जेन्ना आमी मागता ते सगळे बापा तुज्या पुताची पांयशी तूं दवरून आमकां सगळे फाव कोत्ताय आनी सगळे तूं आमकां देण्यांनी भरताय. बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्याय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता बापा. हे वेळार आयचे हो दीस हे वेळार ही भयण फातिमा ताचे तोंडांतल्यान उतर तें भायर सरता. तें उतर एक पवित्र उतर तें आमकां आयज फावो जातलें आनी त्या उतरान आनीक आमकां शक्ती आनी घोटाय फावो जाता आनी आमचें जिवीत आमी बदलूंक पावता बापा. म्हूण हे भयणी पासत ताच्या जिविता पासत आनी ताच्या घोराब्या पासत हांव तुका आर्गां दिता. दिन वाजता वाखाणटा बापा. हे मागणें हांव कोत्तां जेजू तुज्या एकल्याच पुताचे नांवी. आमेन. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Jesus. Praise God. Okay. Testimony हाय कोणा गेलो? हांव सांगोंक सिस्टर पयले? Praise God. Go ahead. व्हिडिओ जाय जाल्यार ऑन करपा जाता. कोणा जाय जाल्यार. It's okay. कोण मेकअप केला, केस बी केला जाल्यार actually sister on last Friday, first Friday I was doing झाडू करताली, झाडू मारताली, झाडू. So suddenly म्हाका back pain येयलें and I could not get up. हांव थीत रावलें. I said, Jesus, how can I have? म्हाका थोडें जांक जाता तुज्या हाडांक तुटोंक ना, मोडोंक ना, कांयच जावंक ना. म्हज्या हाडांक कितें जांक जाता? I said, कांय जायना. आनी म्हाका आयज first Friday I want to go to church and I want to receive you sacramentally because I am your child. अशें म्हटलें आनी सिस्टर हांव मातशें बसलें उपरांत आनी हाली प्रेज एंड वर्शीप केलें. थँक यू जीजस, प्रेज बाय युअर वुंड्स आय एम हीलिंग. आनी 10 minutes आनी हांव उठलें. रांदूंक बा कांय नासलें, रांदलें बी सगळें केलें सिस्टर. आनी इवनींग येयलें तेन्ना पावस पडटालो. बरें हांवें सांगलें हांव सदांच म्हणटा म्हाका इगोर्जी वचोंक जाय न्हू. आय वॉन्ट टू कम टू चर्च. आय वॉन्ट टू वर्शीप यू. म्हाका तुका रिसीव करूंक जाय अशें. आनी आमी गेली इगोर्जीन गेली उपरांत बॅक पेन बा गेलें सगळें दोरयान पडलें तें. आनी मागीर चर्चीन गेल्या उपरांत खूब पावस
इतलो पावस, खूप पावस सिस्टर. मागीर मी चलता मागीर निमाणें ते पावस काबार जालो. Okay, and Father, I receive, I thank the Lord. I say, see, Lord Jesus, you have answered my prayer. I receive you. I want to hear your voice. After communion, receive to thank you. My father and Maka Maria, how come you come to church? It's law pause and go ahead. No come Praise God. And Father, Maka washing Jalil, sound the never Argandum to praise, to give glory to my living God. I said, I'm Gorjecho. Toy surprise. Come, that toy is a preacher. Then come, I want to canning bless on it. Praise Okay. Jesus. All my second testimony, Magi Churu Kam Kotano in Canada. Yes. She merchandising and take a job me all. Okay, 3 months and काम केल्या उपरांत आणि तेका न्हू लिंगरिंग करता ते लिंगरिंग करूंक लागले ते म्हणा लागले यू आर नॉट डुईंग का बरें काम करिना समथींग एक्सक्यूज दिवंक लागलो मागीर एका चेडवान तेका सांगलें तूं उगीत राव काय म्हणून नाका ती आपणाकूय हे भाशेन सोतायताली तूं उगीत राव मागीर लास्ट डे कितें केलें तेका आपयलें मिटींग दे हॅड अ मिटींग आनी म्हटल्यार फाल्यांच्यान तूं येयनाका पयलीं एक कंपनी सोडून हे तेची फील्ड आहलें मर्चेंडायझींग म्हणून ती हितून जॉयन जालेलें आणि ते घरा येयले आनी खूब रडटा आनी तेच्या हजबंडान म्हाका फोन केलो हें जालें ते खूब आनी तेका चूप आय से कीप क्वायट डोंट क्राय डोंट मेक Satan happy I said God has better plan for you I said don't worry if this job is gone the next job will be ready I said just thank the Lord आनी तें उगीत रावलें मागीर आनी उगीत रावल्या उपरांत तेच्या एका फ्रेंडान आदी पळय काम करतालें न्हू थंयसर तेणें सांगलें वाय डोंट यू कम एंड टॉक हांगा येवन उलय मॅनेजर अशें आनी तेन्ना गोंया येवपाक ऑक्टोबरान नॉट सॉरी अहमदाबाद ऑक्टोबरान तेणें म्हणलें घोडेक आपणाक 2 म्हयने काम करूंक परतून रजा दिवची ना तेणें म्हणलें तूं ट्राय कर ते गेले मॅनेजर अशें उलयलें ही सेड यू जॉयन फ्रॉम नेक्स्ट वीक बट यू जस्ट एप्लाय टू शो वी डोंट वांट टू शो आमकां दाखोवंक ना तुका आमी इंटरनल घेतला म्हणून एप्लाय केलें आनी ताका थिंगा जॉब मेळ्ळें Wow. Not only that, तेणें सांगलें म्हाका इंडियेक वचोंक जाय ऑक्टोबरान he said yes you go and come doesn't matter come back Praise again God. then you can apply थेट कंपनीन थंयसरूय हे काम करता न्हू तसलें जॉब आहा मर्चेंडायझींग then you come and apply पळय सिस्टर कितलो God is कितलो बरो न्हू Yeah, praise Jesus. तेका जॉबूय मेळ्ळें ते घरा बसून 2 म्हयने आनी टेंशन न्हू सिस्टर काम ना जाल्यार you know Yeah. Yes. So did she use any scriptures? What did she pray? वय सिस्टर हांव तेका धाडटा सगळ्या धाडटा तेका आनी Yeah, but you were the main one, right? Praise Jesus. I said don't Jonina, mute kor baba. Praise God. So yes, you actually, because you understand the word, yes right? And with that understanding, you share it with her, yeah right? So did you speak to her about the word of God? yes I always talk Yeah, when she good. called, sister, I share Yeah, that wow. testimony I hear I share with her and then after that I take any scripture and then we go in tongue I go in tongue with her my Praise husband Jesus. go आणि आमी तिगाय जाणां टांगान वेता आनी तेका सदांच सांगता हांव ट्रस्ट इन द लॉर्ड तो सैतान येता नाडोवपाक तेका भायर उडय सांगता तेका कास्ट आउट Praise God. So also Isaiah 40 verse 2 and 3. Okay. 1 minute Verse, was it 40? 40, which one is it? He broke the gate. Joe, which is it? Now I got it. 45, 2 and 3. 45. Isaiah 45, 2 and 3. 45, yes, correct. 45. Praise God. Thank you. So, खुद Maria, ऐक. खुद हांव तुजे मुखार वेतलो. उंच सकल आसा ते जागे सोपाट कोत्तलो. पित्तूळचे दारवंटे मोडून उडयतलो. आनी लोखंड आडबाऱ्याचे कुडक्यान कुडके कोत्तलो. praise God हांव sister तुका दितलो गुप्पीत भांडारां आनी लिपून दवरलेले 2 ग्रेस्काय अशें सर्वेस्पट तुज्या नांवान
तुका आपयता तो इस्रायलाचो देव म्हूण तूं वळखूंक पावतलो. Amen. So he's going to break all the gates, Yes. all the iron bars. What scripture ताका सांगला and so that any difficulties come, you read the scripture. सांगला तू वाच आणि ते वाचता सिस्टर वाचता पण मागीर केन्ना म्हणटा खूब टायम ना काम. Yeah, it's okay. Praise God. But she read. Praise Jesus. And ताका Thank सांगला you, now Jesus. start reading the white book. हांवें ताका white book धाडला. I said Yeah. you start reading. ते वाचता. Yeah, because when she knows her God supplies all her needs, her God is Yes. the only source. Supplier. She Yes. doesn't, everything else is a resource, but the God, our God, is the only source. We have no other source. We have no other person. We can't go anywhere. We just have to go to God Yes. for all his goodness and his glory. Praise God. And we get the Yes. best when we Hallelujah. focus on him. Hallelujah. Praise Jesus. Wow, wonderful, Maria. Thank you. I must give all glory to the living God. He's really Amen. good. Amen. Praise God. Now, who's next? Who's next? सिस्टर टेस्टिमनी दिता आता Oi, हांवूय दिता एक टेस्टिमनी oi, ती. मुगे भागे चेडू क्रिस्टल काल कामा वयतालें सकाळी शी गोज टू द स्कूल क्लरिकल काम करते सो ते वाटेन वयतना आमगे थंयसान वयतना एक रूख आहलोलो थिंगा रस्त्याचेर तेगे आखो तो हांदो एक सा मोटे हांदो कसळोन हें जालो इट फेल डावन पडलो सकल रस्त्याचेर आनी भायर मोटरसायकलाचेर आहलें पूण कितें जालें तेचे बारके दुसरी ट्विग्स आसनासले ब्रांचीस तेजे दाखले ते तेजे वयल्यान पडले बट द बिगर वन वॉज अपार्ट तेजे पडोना आनी लायटी वायर बी सगळें तुटोन पडलें पूण माय नीस वॉज सेफ एंड नथींग हॅपन टू हर ते फकत मोटरसायकला वयर पडलें आनी मोटरसायकला लागोलें आनी हेल्मेट आखे फुटोले ते गेले बट आय थँक गॉड एंड आय ग्लोरिफाय गॉड माय नथींग हॅपन टू माय नीस I just want to praise and thank God for covering her and nothing happened. Praise Praise Jesus. Jesus. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 around you, but you will not be harmed. Amen. Praise God. Psalm 91. Why? Because God, devan amchi nawan anj bodwe amge kuidat korpa command kele. God has commanded angels in charge of us. Thank you, Wow. Jesus. Praise Jesus. So awesome. Thank you, Jesus. Praise God. Prayer Who's request, next? sister. Hey? Prayer request. I have one prayer request from, sister, that Percy passed away last week. Yeah. The second brother, his brother got a stroke and he's in coma, got paralytic attack. He's in ICU. And doctor and they told me whatever the doctor told them. So I told her, just pray to the Holy Spirit to guide them to which hospital to take him. He's already in Apollo now, but those doctors are refusing to give him treatment. So she had just asked me to keep her in prayers, keep him in prayers. Yeah, okay. We'll pray for him. Okay, sister. Praise Jesus. And muge mange aaj birthday, 89th birthday. Praise Jesus. I just want to thank and glorify God for her life. All glory. I have no words. There are no words to thank God beyond what I can thank God, because it's all by His grace and His gracious mercy and favor on my mother's life that she's still alive. And I just want to glorify Him. Just praise God. And she's healthy, wealthy, prosperous, anointed. Amen. Full of sap and green. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Jesus. So I have something to say. Okay, I was talking to someone today. Besti hobar gapamun phone kelo. I don't know. Ma Holy Spirit an kitia lead kel munte baile call korpa. So call kotas tono kitale health chair. Munche magna chair. Kitte oy kon borna magi apon devako magile. आणि देव जाय जाल्यार बरो करतलो एंड एक पाडे आमकां ते रिलीजन भितर आहा जाल्यार एकदम डिफिकल्ट मुगे उतर घालपाक कळ्ळें तुजे भितर ऑलरेडी आहा तूं मिसा गेले आनी तूं मागोता
पूण हांव तुका सांगत तें आयकपा तुका बरें कुसतार कित्याक तुगे ऑलरेडी मायंड केलें तें. सो हांवें म्हणलें वय वय जाणो म्हणलें हांवें म्हणलें रोंग आपण मागोता ऑलरेडी तोही मागोत आहा आपण बरो जाल्या पुरो म्हण देवा जाय जाल्यार हांव बरो जातलो. एंड दे आर ओल्डर जनरेशन. सो हांवें म्हणलें देवा बरो जातलो म्हणल्यार देव म्हण सांगलें आतां हांव तुका कितें एक चॉकलेट दिता आनी तूं परतून म्हाका चॉकलेट मागता म्हाका दी ती म्हण. हांव तुका कितें दिता आनी तूं म्हाका परतून मागता. हांवें म्हणटा तुका दिल न्ही. सो थिंक अबाउट दॅट म्हणलें तूं. ओके सो आमी देवा उतर घेताय न्ही आमी तें सगळें आयकताय आनी आमी संडे इगोची वताय. इगोची वता जाणो आमी तें देवागे उतर आयकूं वताय ती जाली. बट यू नो हांव कितें जाणटें हांव इगोची मुगे कम्युनिटी मेळपा वता आनी तें हांव जाणटें पवित्र आत्म्याक घेवन तें शेअर करूं वता. सो हांव दुसऱ्यां कडेन तें वांटूं वता. तें जेवण मुको आहा तें सुमानभर जेवण आहा तें हांव शेअर करूं वता इगोर्चीक. एट द सेम टायम आमी आयकताय पूण आमी आतां इगोर्ची वचून कितें कोत्ताय आयकताय आनी येताय सामकी रितीन भितर कांय ना. कितें रिडींग केलें तें पासून खबर ना. खंयच गॉस्पेल वाचील तो आमकां खबर ना. आमी घरा येताय. सो म्हाका हांव दीस वीक प्रेयर कोत्ता जाणो म्हाका एक बरें हांवें म्हणलें वाव हांव कितें जाणो इल्लेशें हांव कितें इल्लेशें जाणटें हांव घेता हांव इगोर्ची वता आनी हांव सगळ्यां मेळटा आनी सगळीं मागीर आमी मेळपा जाय कम्युनिटी आमगेली. ओके इगोर्ची मेळ्ळी न्ही मागीर आमी उलयली जाल्यार मागीर वय हांव बरो ना तूं बरो ना मागीर तें मुको आहा तें हांव दिता दुसऱ्याक. दॅट इज कॉल्ड चर्च. दॅट इज वॉट वी डू इन चर्च. बिकॉज बायबल कितें सांगता 1 Peter 2:9 1 Peter 2:9 म्हणटा आय एम द चोजन वन. हांव देवान विंचून काडलो घाल बाय फातिमा घाता. हांव देवान विंचून काडलोलो मनीस. व्हडलो पाद्री हांव प्रिस्टहूड रॉयल प्रिस्टहूड कळ्ळें. गॉड्स होली नेशन देवागे कुटुंब व्हडले देवागे राज हांव. सो तें म्हाका रेवल्यूशन जालें आनी हांवें म्हणलें वाव. सो म्हाका तें बायले सांगपा मेळ्ळें तूं इगोर्ची वता न्ही तूं सगळीं एकलायट कोत्ता तूं कोमण्यो दिता पूण कितें आहा तुजे भितरी कांय ना तुका जाय तें ना तुका भितरी हाचोय. सो हें सांगिल्लें तिका हांवें. पूण तूं कोण तूं इगोर्ची कितें वता तुगे काम इगोर्ची कितें आहा पूण तूं देवान विंचून काडलेली खूळ. म्हाका इंग्लिशीन हो स्क्रिप्चर सारको आसलो सो तें सांगिल्लें तिका हांवें. तूं देवान तूं राजकीय यादनिकी विंचून काडलेलें फूल तें खूळ कूल KULL कूल खूळ रूम नेशन. तूं राजकीय यादनिकी खूळ. तूं देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र. You are the chosen nation, God's holy nation. देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र. You are God's holy nation. तूं देवान आपले करून घेतलेली परसा God's chosen one, God's own. आपले देवान म्हाका आपले करून घेतला. ताणे तुमकां पातकाच्या काडोकांतली काडून भायर काडलें. पातकाच्या काडोकांतली आपले मोहिमेवंत उजवाडान पावयल्यांत. तुमचे खातीर आपणे केल्ली अजापां कोत्तुवां तुमी वाखाणणेचे खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्या. सो ही आमी कळ्ळें तुमी तुमचे खातीर आपणे केल्ली अजापां कोत्तुवां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्या. सो हांव म्हणटा म्हाका हांव कोण हांव इगोर्ची कित्याक वता कित्याक हांव इगोर्ची नंबर दिवपा वचना रेजिस्टर टीक करपा वचना. पूण हांव कित्याक वता देवान म्हाका विंचून काडला. देवान म्हाका उतर दिलां. देवान म्हाका उतर शिकयलां. देवान म्हाका यादनिकी म्हणजे देवाचे सेवेक संस्कारलो राष्ट्र केला आनी तें सगळें म्हजे भितर आहा कळ्ळें. आनी तें हांव शिकता आनी आयकता देवागे उतर. तें उतर घेता तें टिफीन घेता आनी हांव इगोर्ची वता. ते सगळे लोक मुगे मेळटा न्ही म्हाका
ताणें आज रिडींग कितें मेळ्ळें आज हांव बरो ना तांकां तें हांव शेअर कोत्ता. तूं जाणो देवान कितें केलें तें, जेजून फुरसार वचून कितें केलें तें, जेजून आपणागे रोगत कित्याक वारयलें तें हांव शेअर कोत्ता. जाल्यार कितें कोत्ता तो काडूक आहा मुगे दुयेंस म्हाका कॅन्सर म्हूण सांगिला. सो ती बायल म्हणपा लागली आपूण तुका सांगता ते कोणेकले बायलेक कॅन्सर जाला तुगे मागणें तेका दवरा. हांवें म्हणलें ना 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 कॅन्सल, हांव कॅन्सल कोत्ता. कित्याक कॅन्सल कोत्ता म्हणपा लागली. शी ओन्ली टोल्ड मी, म्हाका सिक्रेट सांगेल म्हणपा लागली कॅन्सराचो. हांवें म्हणलें कित्याक तो फोटिंगसान तो फोटिंगकार आहा तो चोर आहा तो येयला चोरूंक मारूंक आनी निसोणटोण करूंक. आनी त्या चोरागे फोटे आहाय त्यो ते बायलेन आयकिल्यो. ते बायलेन तुका सांगिल्ली फोट कित्याक म्हजे पासत मागा म्हण. आनी देव कितें म्हणटा पिश जाल तूं तुजे पासत हांवें सॉल्व केलो ना तुका बेसांव आयलो ना मुको कितें मागोता. सो ते भाशेन एंड वेन आय सेड लायक दॅट न्हू ती सारकी हें जाली. वाव आपणा हो सिक्रेट खबर ना म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें देन आय टोल्ड हर पयले सान आदां एवेक कितें कोन्न देवान रोचिल्ली सामकी ती विंगड आसलोली म्हण पासून तांकां खबर ना. इतू तांगे क्लीन आसलोलें जिवीत. पूण तो सोयतान येयलो आनी स्प्रे भाशेन तांकां नाडली. आपणागे मांडणी घेवन येयलो आनी तांकां नाडली. आनी ते सगळे सोयतानान आपणागे व्हेलें. आमको तांकां दिलो तें सगळें सोयतानान व्हेलें. आनी सोयतान मागीर देवा बायबल सांगता इन जेनेसीस आय डोंट नो वॉट चॅप्टर दॅट इज आपूण मनशा कुडा आनी पातये ना म्हण. सो देव कोणा हाडटलो तो सगळो पावर पोत्तून आमकां घेवपाक. आमी देवागे मोगा मनशां देव आमचो मोग कोत्ता. सो देवान आपणागे पुताकूच धाडलो. तो पूत बाड कितें केलो राजा तो आयलो आनी फुरसार मेलो. फुरसार तो मेलो आमचे पासत आनी कितें जाय तुका म्हणलें. सो हांव तें उलयत म्हणल्यार ती म्हणपा लागली तूं उलयत म्हणल्यार म्हगे आंग सामकें शिरशिरलें म्हणपा लागली. आय एम गेटिंग गूज बम्स म्हणपा लागली. तूं उलयता हांवें म्हणलें यू रीड द बायबल तुका चोय कितें जाता तें. हांवें सांगलें हें हांव इल्लेशें जाणो तें हांव तुका सांगत म्हण सांगिल्लें. सो आमी सगळीं बारबो एकठांय जायन एकलो इल्लेशें सुबेज उलयत जाल्यार आमकां तें रेवल्यूशन मेळना म्हणलें. So I said, one can take 1,000,000 in New Testament, one can take 1,000,000, two can take 10 millions. So कितू लोकां सेव करतली आमी. सो ती म्हणपा लागली I want, I म्हणलें I don't know what I spoke to you. पूण तेगे मायंड सेट चेंज जालें. सगळे पाट आमी तेंच उलयताय आयज पयले फाटणी. पूण म्हणलें तूं मुको उलयता आनी तुका हांव 2 वरां 3 वरां उलयता तुकोडे आनी तूं मागीर काबार जाता दुसरे पाट आमी पोत्तून नंबर 1 जाताय पोत्तून स्टेप 1 जाताय कळ्ळें. आतां म्हणलें न्ही कर ते म्हणलें चोराक तुगे ती सीड घाल ती चोरून दिनाका तूं थिंगा उत्तो म्हणलें तूं हूंय पावपाना. आनी ती एल्डरली सो आपणाक तें करूं जाय आपणाक दुसऱ्या सांगपा जाय म्हणटा जेजूगे हें. पूण तें सीड हूंय आहा तुगेली ती चोरून घेवन गेलो तो. सो देखून सांगत तुका हांव तुमी जाणोय न्ही कितें. आनी आमी आतां मांड्या पासून आमगे सेशन काय बरें जाता. सगळीं जाणोय देवागे ओडूक ह्या उतराची कळ्ळें. इल्लेशें आहल्यार पुरो देव कितको जाणो मल्टिप्लाय कोत्ता अबंडन्स कोत्तें. देव आमगेलो कंजूस न्ही तो भरून दिता सामको ओतो तितुलें. सो तुवें कॉमेस केलें न्ही तें खबर सांगपाक तो सगळें चडयता आनी वाडयता. आनी तुमकां व्हडलो पाप जावपा नाका तुमकां व्हडलो प्रिचर जावपा नाका. देव जाणो तूं कित्या विंचून काडलो तागे उतर सांगपाक. तूं तागे रॉयल प्रिस्टहूड चोजन वन गॉड्स होली नेशन. देवान तूं कित्या विंचून काडलें तूं एक उतर गायल्यार तो 10 उतर आपणागे घाता. सो उलोवपा फाट सरनाकाय. कित्याक तुमकेन सांगता म्हाका कॅन्सर जाला म्हाका हें जालां तें जालां ताका थिंगा बंद कर आनी सांग तूं मात मुगे आयक तुगे हांवें आयकिल्लें लायफ एंड डेथ जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचें आहा आनी उलय नाका म्हूण सांग बंद. सो उतर घात देवागे उतरां घाल आनी तुमी सगळे एक एकलो मायटी वॉरियर कळ्ळें. आनी उतर उणी पडली फोन कर कोणाकूच कळ्ळें. हांव ऑस्ट्रेलिया आहल्या पासून पयस ना समजला. पूण उतर तें उलोवपा शिकपा जाय तें उतर उलोवपा जाय. आनी देखून आमी हिंगा आहाय तें उतर इल्लेशें आहा तें वाडपा आनी चोडपा. तें ती सीड बी तें भितर आहा तें किल्लोत्री तें वाडोवपाक बरें जेवण घालपा ताका
आनी आमको जेवण आहा ते आमको ती बरी फोड आहाय ती आमी सगळे संवसारा वांटपाक हें आमगे काम कळ्ळें परफेक्ट सगळी देवा जाय म्हण विंचून काडलें देवान घालां सगळें सो तें हांव सांगपाक सोदितां कित्याक ते उतरां तूं उरयलें म्हणटरी हें हांव ते दीस एक पाद्रिको उलयतां तेंय सांगता पाद्रिको उलयतां पाद्री पूण तो पाद्री सिंपल हा पाद्रिको उलयल्या पाद्री कितें जाता तूं म्हाका कितें सांगता हें म्हगे भयणीन सांगिल्लें म्हाका तो पाद्री हांवें कितें सांगूच ताका देखो हांवें म्हणलें म्हाका नंबर दी सो हांव नंबर उलयतां तो बाडो कोण हांव सांगत उरलो म्हगे आयकोता कोण आनी मागीर हांवें म्हणलें तूं आनी थिंग ऑल्टराचेर कितें कोत्ता तूं ऑल्टराचेर वचून तुका बरें जावपा जाय आसलोलें म्हूण हांव तुका सांगत म्हणलें आनी मागीर तुज्या कितू सोल सेव करूं जाता हें म्हणनाका तो म्हणपाक लागलो प्रेज द लॉर्ड आनी आपूण पांय सारको दुखता म्हणपाक लागलो आपूण बेडाचेर आसलोलो नाव आय एम गोइंग टू गेट अप म्हणपाक लागलो आनी उठोलो आनी म्हणपाक लागलो आय विल नेवर से आय एम सीक हांवें म्हणलें मुगे आतांहून तुगे हात म्हणलें कितू अनॉयंटेड तुज्या हातून कितू लोकां बरो करपा जाता तुज्या कितू काम करपा जाता पूण तूं म्हणलें हांव जाणा कितें कोत्ताय म्हूण म्हाका हें उतर पाद्रीन दिलो ना म्हणलें म्हाका हें उतर देवान विंचून काडलो मनशान दिलो म्हूण सांगिल्लें आनी तो इतलो इम्प्रेस जालो जाणो हांव ले मनीस हे भाशेन उलयत म्हूण सो हांवें म्हणलें बरें आतां तुज्यान आनी म्हज्यान जायत काम करपा जाता बारबर कळ्ळें सो तूं आतां कॉमेस कर म्हणलें तुका आतां सांगलें ते स्क्रिप्चर तूं वाच आनी तूं ऑल्टराचेर उबो रावता जाणो तूं तांकां सिकनस म्हणनाका हिलींग वी आर ऑल हिल्ड म्हूण सांग ऑलरेडी हिल्ड सो प्रेज जीजस आनी तो ही इज फूल ऑन काम करपाक वय वय आमी कोरया म्हणटा आमी हें कोरया तें कोरया प्रेज जीजस ऑनेस्टली तें म्हाका सांगपा जाय आसलोलें तुमकां यू नो आमकां देव सो सिस्टर मारिया कडेन जाता तें फातिमाको जाता तें लॉरिको जाता तें म्हणना देव म्हणटा ओके तूं करपा रेडी आहा चोय हांव कितें कोत्तो तुजे वरवीं चोय मुगे केसो प्लॅन आहा तो तुजे वरवीं तूं होकोट तोंड उगोड आनी सगळीं उतरां आपूण घालता तूं कोच्चें आपूण उलयता सो फाटी सोन्नाकाय ओके प्रेज गॉड तुमकां देवान विंचून काडलें Praise God. Yes, amen. Thank you, Jesus. Sister, same thing, you know, आयज म्हाका घडलें ते कोण प्रे सांगताली हांवें सांगलें तुमी आमी न्हू एक्चुली प्रे करूंक नाको पयलीं आमी बिलकुल नाको आहलें आतां आमी वर्ड ऑफ देवाचें उतर बॉर्न अगेन न्हू हेचें आतां आमी जाणा त्या पासून आमी तुमकां सांगता देवान तें सगळें आमकां दिलां आनी कित्याक आजुनी मागतात मागात थिंगा नात मागात तुमी आनी थंयच उरतलें तुमी मागोन मागोन तुमी बिलीव करात तें हाच सिस्टर 100 फावटी सांगता हांव Praise God. ते हांवें म्हणलें आमकां ऑलरेडी दिलें देवान पुरसार कोणाक लागोन मेला कितें घेवन जालां सगळें येलें तेणें आमी बिलीव करूंक जाय हाली आर्गां दिवंक जाय तुज्या गायनेची जिवां बरी जाली हें कॉमन आहा म्हणलें आमी बिहायंड द क्रायस्ट न्यू क्रिएशन त्या पासून आमी जाणा म्हणलें देवाक शिकयता ते भाशेन हांव शिकता आनी हांव तुमकां सांगता कित्याक आमची माय पाय नाका आहली आमी मागतालीं देवाची वेगळ्या दिसाक वयतालीं मागतालीं आतां तर आमी जाणा न्हू त्या पासून हांवूय तुमकां सांगता प्रेज गॉड Yes, praise God. आज हांवें मुगे एक मुस्लिम सप्लायराको वर्ड शेअर केल्लें सिस्टर मुगे एक मुस्लिम सप्लायर आहा बॉम्बेचो एंड तो सदां म्हाका कितें म्हणटा मॅडम कुछ धंदा न्ही कांय ना काम सदां कांय ना कामूय मेळना कितें करपाचें सो टुडे हांवें काल ताका एक्चुअली वर्ड धाडलें Proverbs 18:21 then I told him life and death is in the power of our tongue तर हांवें ताका सांगिल्लें तूं हें सदां कित्याक म्हणटा हांवें हांव आतां तुगे म्हणे 6-7 months जाले हेंच आयकता आनी हांवें म्हणलें तुका मागीर देव ब्लेस कितको कोतलो तुका मागीर देव ब्लेस करपा ना कित्याक आमगे जिबेनी आमी आमगे डिस्ट्रक्शन कोताय म्हणे आमकां दिसत म्हणे आवय आमी दुसऱ्या सांगलें आमकां सिंपथी मेळटा I gave him my example sister actually I am also a big mouth and I told him हांव म्हणे तेश कोन मुफट उलयता because I used to say like that I was like that before sister but the word of God is changing me every day when it's renewing my mind by the word of God because it's transforming me so I ताका सांगिल्लें चोय हांव एश कोन कोतालें फकत रोटालें 5 वर्सां म्हणे आतां रोटालें पगारूच उणी जालें
But I told him, Mak devan mule 5 वर्ष जाली pagar थोडे मुगे सगळे pagar घराको वयता माय बोडना. But I said like म्हाका कांयच ना, कांयच फाल्त केला मुगे घर म्हण तेका हें बोल्लो हांव. I said like तूं मुगे घरा येवन चोयता तूं म्हणटा म्हणे मॅडम सदां पयशे नाय म्हळ्यार मुगे घरा जे आहा. Sister, I just thank God. Yes, Glory to Him. कोणाकडे ना आसतले. That much God has blessed me. So I told him, He can bless you too. When He has blessed me, I said, "Tu kai be blessed korat?" I said, "Amge Dev ek." Nobody has seen God. I said, "These religions are made by men," but I told him, we have one God, and our God is a living God. And I told him, "ये तो तू रावलो सदा मुळे अर्घ दी जेजू आणि सांग मुगे बेसे तुई मुगे बिझनेसाचे बेसांव गायला माग न्यू कॉन्ट्रॅक्ट मेळटाय माग बिझनेस मेळटा." I said, when you confess all these things, I said, things come to pass. And I said, you will never lack all these things. And sister, he was so happy, and he told me, "Sister, madam, thank you so much. तुई माके means तुई माके guide केल दे कोण कित करपाते, because we are not knowing all these things." And he said, Praise God. "Further on, I will always remember these words, whatever you told." And I said, yeah, when you walk through the word of God, I said, blessings just come your way. You will never lack. This is what I told him. Praise God. Praise God. Thank you, So Jesus. 1 minute, 1 minute. Sister Fatima, Yeah. तू म्हणता न्हू देव एक ताका सांग आमचो देव लिव्हिंग गॉड आहा. ही इज Yeah, I अलाइव. told him. I told him. तो ते कितें म्हणटात तूं हांगासरूय तशेंच हिंगाय आमकां तशें Nah, sister, tu noina, amge ofna sogle Muslims. They come to debate with me. But I give them one word. I told them, y'all are waiting for Jesus. Am I right? I asked them, sister, once. I said, you guys are waiting for Jesus. On what basis? For judgment. Yeah. I said, that's what. I said, so no critics, no debate. I said, you follow your religion, what you believe. But I said, I believe my religion. I'm not come here to debate about my God, but my God is a living God. And I know I'm worshipping Him and I believe in Him alone. This is what I tell them. And I shut their mouth off. But there are some Muslims who take the word of God and they apply it also. I did it before. I Googled and also on Arabic and translate content scripture dila Jezugeli. And some people are really going through it. They take that word of God. ते आमचो देव आणि त्यांचो देव एक कंपेअर म्हणतात. त्यांचो देव we should not say all this, but only say our God is living and active. So आमकां Yeah, they always question about Jesus, but then I just cut them off. I don't go to debate. This is how I do it. I don't debate. I just tell them, you follow what you're following. I'm not stopping you. So don't question me about my God. That's it. Praise Jesus. Awesome. Thank you, Jesus. Okay, आणि कोण आहा? Praise God. म्हाका एक धाकटीशी दिवपाची. जे गो जासिंता. काल न्ही मुगे भयणीगे चेडू ते बायकाचेर वयता आसतना पडलें आनी बायक तेजे पांयाचे वयल्यान पडली आनी एंकल बोन आहा ते फ्रॅक्चर जालें मातशें. फ्रॅक्चर म्हळ्यार मातशें स्केल्स कितें गेले खंय आनी इट इज इन प्लास्टर. हांवें तेका फोन केलो ताणें सांगलें म्हाका आनी हांवें म्हणलें तूं थँक्यू जेजस म्हूण कित्याक फाटल्यान आनी खंयची गाडी बी आसूं ना. सिग्नला कडेन पडलें तें तर आनी गाडी बी वेहिकल्स आसूं नाय म्हूण थँक्यू जेजस प्रेज जेजस म्हूण आनी थोड्या भितर तुगे जालें तें बरें जालें म्हणून देवा आर्गां दी म्हूण सांगलें. मागीर तें म्हणूंक लागलें मातशें हांव सदां I cover myself with the precious blood of Jesus. आणि भायर वयता आसतना फोन आनी हय आनी इतू चड जावं ना आनी तेका हेल्प करून रोखडे 2-3 लोक पियेले थिंगा आनी ते सेफली घाराय पावले. ते घरा हा प्लास्टीक आयला 10 दिसांनी काडपाचो वो कितें डॉक्टर मागीर सांगतलो. बट I thank God to save her life. Praise God. Praise God. Now you bombard her. Now it's time you can teach her, Jacinta, what you have studied. You know how God's bones were broken, so her bone will be healed. Amen. And tin vikraupa podpa nahi tene. Her bone can be instantly healed because she covers herself with the precious blood. तेगे एक्चुअली कितें जालें पावलां आनी फुल उल्टी जालोलें
शी कुडंट स्टँड ऑल्सो. बट त्याच Ah. टायमार एंजल्स येयल्ल्या भाशेन ते दोग तीग जाण लोकांक Yes. हेल्प केलें. आनी Praise सायडीन God. व्होन बसयलें, तेगे बायक बी सायडीन घेयली. So आनी amazing. शी इज हॅप्पी, चड कांय जालो ना म्हूण अशें. Yes, and it was the angels there, Yeah. protect her, because that precious blood is not just any blood. Yes. It is the mighty blood. तें सांगलां हांवें तेका, म्हणल्यार हांव ऑलवेज आय कीप टेलिंग दीज वर्ड्स, लायक एशें कोन्न तेका बायबलान तूं वर्सीस बी सांगोता ते Praise हितू God. पयलीं फेता आसूं ना बिलकुल. मीस म्हणल्यार तेका हें हितू बायबल रीड कोर बी म्हणल्यार तितू इंट्रस्ट येयना आसलोलो. आतां तें एटलिस्ट फ्यू वर्सीस ते मातशें हें कोताय, म्हणटाय बी. मुगे भयण पासून व्हडले भयणीगे चेडूं. But that is the thing, no, we perish because of lack of knowledge. We had no knowledge. आमकां सगळ्यांक तेंच जालां. स्लोली ते मातशें आयकताय आनी एप्लाय कोत्ताय आपणागे लायफा. Praise God. I'm happy for that. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Okay, who's next? Hello? Yeah. Yes, Laurie, go ahead, Baba. हांवें म्हाका जॉयनिंगा लागून मुगे ऑफिसा हांवें फोन केल्लो. फोन केल्यार ते म्हणूंक लागले तुका अमकी बोट दवरला. तर अमकी बोट म्हळ्यार ती सामकी पोन्ने फोटारी सारकी बोट आनी इंजीन रुमांत भरपूर काम आसता. आनी हांव इंजीन रुमाक काम करता. म्हणटकीर ती म्हाका सारकी हें जालें तें नांव सांगचो ना. हांवें म्हळें आतां फोन दवरतरी हांवें म्हळें जेजू हांव स्वता म्हणटा ही बोट कॅन्सील. 4-5 दिसांनी तेच बोटीर सावन म्हाका एक भुरग्यान फोन केलो, तुका म्हणून लागलो हे बोटीचें नांव येयल्लें गेलें आनी तुका म्हणून जॉयनींग आहा. हांवें म्हाका ऑफिसांत कांय मॅसेज येयल ना म्हणटा येयलें. कांय मॅसेज येयल ना म्हणटा येयलें. म्हाका कितें तर ऑफिसांतून मॅसेज येयला जाल्यार हांव म्हणलें तुका मागीर ते सांगत म्हणटा येयलें. तर आतां पयर आतां आमचो तें म्हाका सांगनाका म्हाका सारकी जावपा लागलें ही बोट आमचो हेणें तशें ना कळ्ळें म्हूण. आनी हांव तें आयकोन सामको जीव सुकलो. उदक बीन पिलो. उदक बीन पितरी तेन्ना म्हाका एक पेद्रू उगडास आशिल्लो. पेद्रू उदकां कित्याक बुडटालो तेका भावाट तेगे भावाट जेजू वयर देंवलो तेन्ना तो बुडो लागलो. Praise God. जेजू हांवें म्हळें ही बोट कॅन्सील. आनी हांवें कांयच म्हणोना. 4-5 दिसांनी म्हाका ऑफिसांतल्यान फोन येयलो तुका दुसरी बोट दिलो. आनी फाल्यां मुगेलें जॉयनींग आसतलें दुसरी बोटी. Wow. Praise God. Praise God. तूं जाणो लॉरी तुवें म्हणली तेदो न्हू तुवें ऑलरेडी विजन केलें आपूण ते बोटीचे वचना आनी कसो बोट तुका जाय ती आनी तुवें ते प्रमाणे थँक्यू जिजस म्हणलें. वय ना? वय. Praise Jesus. Yes. So my God is so awesome. आनी मागीर तुका कितें जाता whatever the storm is, कसली पोन्ने बोट जावन ते बोटीन तुजे बारबर जीसस आहा. Amen. हय. आनी तुजे भितर आनी हांवें तशें म्हळें गडे हांवें तेजें काम केलो जाय जाल्यार हांव म्हण तेजे बोटी वयतलो. पूण हांव म्हण भिवपाना. म्हाका म्हजे बराबर जेजू आहा. Yes. And तो तू कसलो ऑर्डिनरी काम दिना चोय परफेक्ट. तुगे विजन प्रमाणे तू इमॅजिन केल ते प्रमाणे तो तुका दिता. थिंग तू कोत्ता. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, bye, Flavi. Argan Jesu. Argan Sister, Jesus. I'm get testimony Sunday dilli, Monday dilli, but potun dita. Potun कोण भाव भयण नासली जाल्यार कित्याक म्हाका देवा जायत मोहिमा दिवपाक जाय टेस्टिमनी वरवीं आनी कोण नासली म्हूण पोतून दिता ते सेशना बा नासली म्हूण. सो हांवें 4 months पयलीं हांवें 4 म्हयने पयलीं हांवें टेस्टिमनी दिलोली की हांव ऑस्ट्रेलिया बरे भाशेन पावल म्हूण. ते भयणी मुगे भयणी जी देवागा पोतून गेल तेगे हांव भुरग्यां बरे आनी मुगे ब्रदर इन लॉ बरे गेल म्हूण बरे भाशेन पावल म्हूण हांवें टेस्टिमनी दिलो हे सेशनाचेर हे ग्रुपाचेर. सो आतां 4 म्हयने मागीर गेल्ले आनी थिंग जायती थंडी आसली
जायते ते विंटर सीजन आसलो. सिस्टर मारिया तूं जाणा तुजे बरें येयलो हांव तुका मेळपाक. सो तेन्ना जायती थंडी आसली आनी म्हाका थंडी बिलकुल बरी लागना आनी सुटूय जायना, हेडेक वा कितें जाता. सो हांव अशें म्हूण मातशें भिरांत येताली कितको जातलें, वयच्या तरी जायें, बट कितको जातलें, जायत थंडी आसतली. आनी म्हगे घोवा देखून सांगिल्लें चोय 4 म्हयन्याच्या पोटो आमकां हें सगळें मातशें सण. सो तो बाय गॉड्स ग्रेस तोय तयार जालो, नो प्रॉब्लेम म्हूण आमी या म्हूण तेंचे बरें तांकां सपोर्ट करपा म्हूण या म्हूण. आनी प्रिंसिपलाकूय चेडवागे सांगिल्लें आमी, तेका रिक्वेस्ट केलें की 4 म्हयने चेडूं येवपाना, म्हणजे जून सोन न्यू इयर स्टार्ट जाता तेन्ना तें येवपाना मातशें. आनी इजिली तें कितें हांव प्रेयर कोत्ता तें देवाचो आत्मो प्रिंसिपलाचेर आसा आनी देवाचो फावोर आमचेर आसा म्हूण तें हांव म्हणीत वयतालें. हूंय कोणा मेळों वयता कितें तो प्रेयर हांव कोत्तालें. आनी सिस्टरीन इमिडिएटली आमगे तें सिच्युएशन आयकोन रिक्वेस्ट ग्रांट केली. सो तें हे सगळे दाखले टेस्टिमनीज हे. सो तें ग्रांट कोन्न आसलो जाल्यार आमी वयच्याकूय पावनासलीं तूं लॉंग लीव घेवन. आनी मागीर आमी गेलीं आनी मागीर थिंग गेले म्हणटरी देखून म्हाका तो एनिमी सांगतालो, दुस्मान सांगतालो, जायत पाट चिंतना हाडटालो की तूं 4 म्हयने तुका जावपाना, कित्याक तुका थंडी बा सोंसना, तूं परतून येतो म्हूण परतून तुका टिकेट तुगे प्रिपोन करूंक पडटा म्हूण. म्हणल्यार हांव मागीर सद्दां मागीर तें स्क्रिप्चर म्हणटालें हें इजायास 45:2 आनी 3 तें हांव तुजे मुखार वयतलो, कोंकणी नोका हांव तुजे मुखार वयतलो आनी सगळे दोंगर लेवल कोत्तलो आनी रस्ते सगळे सारके कोत्तलो. इंग्लीश आय विल गो बिफोर यू एंड स्ट्रेटन ऑल द क्रिकेट पाथ्स. सो हें स्क्रिप्चर हांव म्हणीत आसलें की जेजू तूं वच मुखार आनी तूं थिंगाच वेदर आहा तें कित नॉर्मल कर, म्हाका लागोन सुटेबल आहा तेश कर मो तूं. आनीक सगळें बरें कोत्तो मो तूं, हांव जाणा. थँक्यू जिजस आनी थँक्यू म्हणटालें. थँक्यू की तूं कोत्तो मो हें सगळें म्हाका लागोन अरेंजमेंट्स. आनी तें बोर भाशेन केलें आनी 4 months समथींग रावलीं. तेंक सपोर्ट केलें म्हगे ब्रदर इन लॉ आनी तेगे भुरग्यांक. बरे भाशेन आमी रावलीं आनी पोत्तून येयलें म्हूण हांव जेजू अर्ग आनी महिमा दितां. कित्याक तो दुस्मान तो ट्राय कोत्तालो, आमी सक्सेसफूल जायना जावपाक. आमगे कितें प्लॅन्स आसले ते तेंक मेळपाचे म्हगे फॅमिलीक, बट देवान सगळें पॉसिबल केलें. विथ गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल. सो जेजू अर्ग आनी महिमा. आनी दुसरी एक टेस्टिमनी आहा, पोतून येता आसतना मागीर एअरपोर्टाचेर म्हगे चेडवागे वॅक्सीन जालना म्हूण आमी तेका RT-PCR टेस्ट केल्लो आनी ते कितें 72 hours भितर करपा आसता. सो म्हगे घोवान ते टायमा भितर केलो तो. आनी आमी त्या कावंटराक गेले तेदोन ते एअरलायन स्टाफान चोयलो तें प्रिंट आवट आनी म्हणून लागोल तुमगे रिपोर्ट इनवॅलीड आहा, कित्याक तुम ते 72 hours भितर केलें ना, तुम बेगीन केला. सो आतां तुमकां रावों पडटलें, तुमकां फ्लाय जावपा मेळपाना म्हणून. सो आमी म्हगे घोव कॉन्फिडंट आहलो की तेणें सारकें केलें म्हूण तें टेस्ट आहा तो, इट्स विदीन द टायम फ्रेम आहा म्हूण. बट ती ऑफिसर कोण आहलो ती एअरलायन्सा ती एकदम सारक कॉन्फिडंट आसली की ती कितें सांगत तें सारकें म्हूण आनी आमगे रॉंग म्हूण. बट मागीर हांव तें आमकां म्हणीत रावलें स्क्रिप्चर की देवाचो आत्मो ते ऑफिसराचेर आहा आनी देवागे फावोर आमचेर आहा म्हूण. आनी ती मागीर दुसऱ्याय ऑफिसराक विचारूंक लागली, बिकॉज आमी सांगिल्लें ना आमी सारकें आहाय म्हूण, रिपोर्ट वॅलीड आहा म्हूण. मागीर ती दुसऱ्या कडेन विचारल्यार तेंय सांगलें ना तें फ्लाय जावपा जायना, कित्याक हो रिपोर्ट तेंगे एक्सेप्ट करूंक जायना म्हूण. आनी ती आमकां म्हणूंक लागली तुमचे भाशेन जायत लोक पळयलेलो आहाय म्हूण आनी तेंकां अशें जालां तेंकां फ्लाय जावपा मेळोना म्हूण. आनी मागीर म्हाका मातशें डिसअपॉयंटमेंट आमकां जातालें की कित्याक ती सारकी आयकनासली. आनी ती हेंय सांगो सोदताली की चलयान तुमकां कितें जाय तें डिस्कस फटाफट बेगीन डिसायड कोरया कितें करपा जाय तें, कित्याक आनी म्हाका दुसरो पॅसेंजर फाटल्यान लायनी उबे आहाय तेंगे चोवपा जाय. मागीर हांवें मागीर होकोत मागीर म्हाका चड स्क्रिप्चर्स येदो म्हणून जायनासलें, कित्याक मातशें सिच्युएशन टेन्स्ड आहलें. मागीर हांवें कितें केलें, होकोत जेजूगे नांव हॉर्सा म्हणत रावलें, जेजू जेजू म्हूण, कित्याक जेजूगे नांवान थंय पावर आहा न्हू. सो हांव म्हणीत रावलें जेजू जेजू म्हणीत रावलें. आनी तेदो इमिडिएटली पवित्र आत्म्यानी म्हगे घोवाक जाणवाय दिली की त्या मोबायलाचेर ते कितें ऑनलायन कॅल्क्युलेशन कोन्न दाखयलें
की येता तारखे अमकेला आणि ते वॅलिड आहा म्हणून. मागीर ती दोगांय ऑफिसर आहाय ती ते चोवपा लागून तेणी कितें दाखयलें तें आनी फायनली ती मागीर अग्री जाली. नाजाल्यार तेमी सांगलोलें या तो एक पेरंटान चेडवा बारा रावपाचें परतन ऑस्ट्रेलिया आनी एक पेरंटान जाय जाल्यार वयचें जाता ना सगळीं तुमी रावाय म्हणून. आनी ते आमगे मागीर फायनान्शियल लॉसूय जाता आसलोलें. सो प्रेज गॉड वी डिडंट आमी सोडली ना आमी पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आसलो सगळे टायमार कितें आडकोड येयल्ले ती सगळे जेजू आमक सारको गोट धरून आसलो आमक सोडना तेणें सांगात म्हूण हांव अर्गां आनी महिमा दिता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याकूय अर्गां दिता कित्याक तो सारको बेस्ट फ्रेंड एवरी टायम तेका हेल्पर तो आमगे हेल्पर म्हूण सांगता आनी खरें तें केन्ना आपयलें पवित्र आत्म्या उलमालो तो आसता हेल्प करपाक. Praise God. Praise Jesus. Wow. Praise God. आणि you know म्हाका पासून आमगे फ्लावी जाय ते शिकयता जाणो. आतां तें उतर चोय तें उतरां ताका उतरां तो टेस्ट मेळ्ळो. तें उतरां कितें आहा तें ताका कळ्ळें. तें तितू ओल्ड न्ही एक वर्स पूण जालो तुका फ्लावी कितू तेंप जालो? ना म्हणजे सेशन्स बा आयकोन ना नॉट एक वर्स जालें ना बट मे बी एटलीस्ट 5-6 months. येस चड ओल्ड न्ही बट म्हाका कितें बरें दिसता तेगेलें तें उतर मेळ्ळो तें शी हेल्ड ऑन टू इट तो रॉटवायलर सुणें आहा तें तो घासमाल म्हणटरी सोडना मनशाक ते भाशेन तें सारकें तें उतरां गोट दोन रावलें हें उतर हें सांगता जायतें दूख तेगे लायफान जालें थोडे पिरियडा भितर थोडे वेळा भितर जायतें दूख आयलें व्हडलें स्टॉर्म आयलें तेगेलें एक दुखा फाटल्यान दुसरें दूख आयलें दुखान ताका सोडलें ना पूण देवान कितें दाखयलें ताका उजवाड दाखयलो यू होल्ड ऑन आतां लॉरीन सांगिल्लें ते भाशेन त्या स्टॉर्माचेर ताणें कितें चोयलो जेजू वयर स्टॉर्माचेर आहा कितलें वादोड येवं त्या वादोडाचे वयर जेजू आहा आनी फ्लावी जात ते भाशेन ताज्या हातींत दवरलो हांव बुडपा ना कित्याक मुगे दोडो जेजूचे आहा मुगे दोडे जेजूचे आहाय हांव जेजूचे सेटअप केलां हांव बुडपा ना तें उतर तें घेवन रावलें आनी आतां देवान ताका हांवें चोयलां तें कितें करून उलयता तें आनी यू नो इट इज सच अ जॉय आनी मागीर आमकां कितें जाता आमी फेल जाताय जायते पाटी हांव म्हणटा वाव यू आर सो अमेझींग यू आर सच अ ब्लेसिंग आनी होरें थंडी पडटा चोय हांव पासून जंपर घान आहा थंडी आनी ही संवय नासलो मनशाक दोतोरागेर वचपाचें थंडी जावपाची गुट लायन रावपाचें तें सार सुसेगाद भोंवतालें येस सिस्टर जंपर आनी सुसेगाद भोंवतालें सिस्टर आनी एक सॉरी लास्ट टायम हांव सांगो इश्टोलें की आमी पयलीं 3 पाट गेलो आहाय आनी हें 4th टायम आसलें सो 3rd टायम हांव गेलें तेदो थोंडी कॉमेस जावं ना देखून बट म्हाका हेडेक्स आनी जोर हे फिवर बा येतालो आनी मुगे चेडवा आनी म्हाका दोतोरागा देखून वयच्या पडटालें तें जनरल जीपी कोडे बट दीस टायम विंटर सिजन प्रॉपर आहलो तोरी देखून एक पाट हांव दोतोरागा गेलें नाय कोणूच सो तेंय एक इम्पॉर्टंट जेजू वर्गां आज सिस्टर सांगताले उगड असेल म्हाका आनी आनी तुमकां कोवीड पयलीं जालें आमकां आतां जालें ती येयलें तेदो आमगे कोवीड कॉमेस जालें आमगे सारकें मेजर सो ते पासून ताका लागोल ना प्रेज गॉड गॉड एक्चुअली लुक्ड आफ्टर हर प्रेज जीसस सो ऑसम जेजू कारगा मुखाच्या भाव भयणां ओय बाबा सॉरी सिस्टर फातिमा सिस्टर रावता टिचिंग दिवपा थोडो टाइम काडटा आमगेले सिस्टर गेलते नो प्रॉब्लेम ब्रदर म्हाकाय बी बऱ्या पडटा मातशें पोतपोतून दड लायता थिंगा कितें बरयलें तें गेलते फाटी सिस्टर आमगे मागणी जाली म्हणटरी म्हाका मागीर तितलें बरें दिसना जालें जिवाक कळ्ळें दुसरे दिसा हांव तेसो गेलो तें मुगे थ्रोट इन्फेक्शन जालें बरो थ्रोट इन्फेक्शन जालें ताड बीन गेलो सो हांव मागीर ताड गेलो आनी मुका कांय म्हणपा पासून जायना जालें तें खातां कितें म्हणटा तें पासून गेलें मुगेलें कळ्ळें तुका सो 3 दीस हांव कामां बी वचोना मागीर सो इतली चड हें जालें सारकी सो म्हाका एक पाट दिसतालें आतां आमगे ते गोरमी पोटाली सो थिंगा ते पेप्सी बीन दवरलेल्यो त्यो हायन थंडी बीन जाली काय म्हण कोण तेश कोन चिंतता न्हू कितें थंड कितें गोरमी थंड खायलें आनी हें जालें म्हण आनी कोण म्हणटलो अरे हो तो बातोर मागणें आहा हें कितू कितें कोन्न जालें हेच कितें जालें
सो केन्ना केन्ना म्हणटाय न्हू आमी अरे हो मनीस बरो अरे तुजो देवान तेश कोन्न करपा न्हू म्हणून म्हळ्यार एक एक पाटी आमकां कितें दिसता देवागे उतर फोटींग आनी आमी सारकी म्हण सो मुगे सारकी. घोवाचे होको देवाक महिमा दिवपा आनी दुसरी भाव भयणां मुगे आदार दिवपा कळ्ळें तुका Amen. सो Praise God. हांव हें कोत्तोलें कितें देवागे उतर सांगता तें देवागे उतरां रावताय ते कसली पिडा तेजेर येवपा ना म्हण आनी ते तोंबू चडशी बी पिडा पावचीच ना म्हण सो म्हाका कितें इन्फॅक्ट हें जालें थ्रोत हितून हें जावपाक कारण कितें पेप्सी हायल म्हणून मुगे मतीन जाता पेप्सी हायल कोणें जाल्यार हांव थोंड पिलो ना ताका लागून जाली थंडी थोंड पील म्हूण जाली जाल्यार कित्याक लागून जाली कोणाकू कितें सांग एश कोन्न हें दिसता कित्याक लागून जाली थंडी हितुली चड तुगे बिलीफ दुसऱ्याचेर कित्याक दुसऱ्याचेर आहलो आसतलो ना ना बिलीफ आईस्क्रीम हायल म्हूण जाल कित पील म्हूण जाल म्हूण सो इट हॅपन मे ना ना बिलीफ न्हू ते आतां हांव शेअर कितें करता म्हाका एवरी टायम एश कोन्न फायनान्शियल मातशें कितें हें जाता कितें दिसता म्हाका आतां मुगे घरां कोणा आहाय म्हाका तेका आदार दिवपा जाय कितें धरपा जाय सो एक एक सिच्युएशन एक जाता कितें म्हाका दिसता हांवें हेल्प करपा जाय म्हण कोणाकूय सो एक एक पाटी विदाउट युअर नॉलेज कितें जाता तूं बेश्टो वरी जाता तूं देवागे उतरां पासून हाडल्यार तूं कितें दिसता त्या मनशाक तूं हें करपा जाय कळ्ळें तुका सो तूं कितलो उतरां पासून हाडल्यार एक एक पाटी कितें देंवचारां तूं एंट्री मारता आनी तुका डिस्टर्ब करपा हें दिता तेका फकत एक चान्स जाय भितर येवपाक कित्याक देंवचार आहा तो थिंगा आहा सायडीनू आहा तो खंय वचना ते सिस्टरगे पयर आयकता एवरी लेवल देर इज अ डेवल सो जेन्ना तेसो कोट एकदम बरें दिसताय हांव उगडास दोतू सारकें सो हांवें जेन्ना तेंचेलें जेन्ना जेजू सांगता डू नॉट वरी म्हण तेन्ना तो आमकां कितें तरी सांगोचो दिता हे वरी कित्याक लागून तें आनी हे सायन्स आमकां कितें सांगता जेन्ना तूं वरी जाता तेन्ना तुगेलें स्ट्रेस कोत्ता तूं मायंड आनी जेन्ना तूं स्ट्रेस कोत्ता मायंड तेन्ना तुगेली इम्यून सिस्टम आहा ती वीक जाता आनी ते स्ट्रेस जाता तेदोना तुगेले बॉडी सेल्स आहाय ते डॅमेज जाताय आनी इन्फ्लेमेशन कितें आहा जाल्यार तें वाडोता आनी तूं दुसरी तें व्हायरस कितें आहा तेका तूं एंट्री दिता सो इट इज नॉट गॉड नो सो इट इज हांवें तें उक्ती केलें मे बी मातशें उक्ती केलें म्हळ्यार तें कितें जालें देंवत्रान ती ऑपॉर्च्युनिटी घेयली आनी व्हडली तें हें केलें म्हळ्यार बरें जालें देवागे उतरां आहा म्हूण हांवें रोखडें तें मागण केलें आनी हांवें अधिकार घेयलो म्हगेल्या ताळ्याचेर आनी हांवें म्हळें जेजू म्हळें हें म्हाका तर डॅमेज तुमकां आवाज करपा जायना आय प्रे फॉर अ न्यू वॉकल कॉर्ड्स सो आय कॅन ग्लोरिफाय यू मोर बेटर म्हूण रिप्लेस माय वॉकल कॉर्ड्स म्हूण आनी मुगे बायेन मागणी केल्या मुगे बायलेनूय मागणी केल्या सो म्हाका ते सांगताले तो मुगे बॉस बी सांगता कोवीड बी टेस्ट कर वोसांनी हितू दीस तूं येयलो ना कोवीड टेस्ट कर हांवें म्हळें ना ते दोतोरां बरें कित्याक म्हाका खबर आहा मुगे मेडिसीन सो देवागे कृपेन हांव बरो जालो हांव फकत तें शेअर कोत्ता कित्याक कितलो तूं मागण्या पासून एक एक पाटी येता आनी हांव हें शेअर कोत्ता कित्याक जाण एकले भावा भयणां हें जातलें अशें करून एक एक पाटी कितल्या मागण्या पासून एक पाटी तुका जाताच वरी जाता एक एक पाटी आमी दुसऱ्यां शेअर कोन्नाय कित्याक आमकां दिसता अरे हांव मागण्या हांवें तेका कितून सांगलेलें तो कितसून तलो हो हितू आहा मरे आनी हो मागणे आमकां सांगता सो तेका लागून आमी शेअर नो वी करपाक ऑल गो टू ट्रायल्स तुगे सिस्टर सगळ्या ट्रायल्स आसता इती नो मॅटर द मॅन ऑफ गॉड और वी आर ऑल इक्वल So this worry is one of the way, like to go the entrance मेळटा and so जेन्ना ते entrance येता ते बाकी ते वायट आहा ते भितर येता so God is not responsible I am responsible Amen. because देवाचो सांगता let God be true and let every man be a liar Amen. Yes. कित्याक देव केन्ना फोटींग न्हू देव सदां सोत आनी सोता वरवीं म्हाका पुतून जोयत मेळ्ळा आनी मुगे फॅमिलीकूय जोयत मेळ्ळा आर्गां Praise God. Argan Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Okay, झाले आणि कोण आहा? Thank you, Joe Baba. Praise Jesus. कोण आहा आनीकू? नाजाल्यार रिकॅप करया बाय नेटी. Hello? Yes, I'll start.
Yes. Regis, गेल्या बुधवाराक आम्ही विषय विसरून काढलेलो हो. आमचे सेटिंग देवाच्या उतराचेर करून आमची बोईन मारियान देवाचे उतर एक काणी वरवीं शिकयले. 2 Chronicles 20:20. तर जेसफहात म्हणटा तो एक राजा असलो आणि ताची एक व्हड राजवटकी असली आणि तो एकदम देवाचो मोग करतालो आणि देवा भायर कांयच करिनासलो. तेन्ना थोडे लोक राजाशी आयले आणि ताका उलयले. दर्याचे दुसरे वाटेन एक व्हडली उरपोंच ताका अटॅक करूंक येता म्हूण. हे दुश्मनांनी प्लॅन केलोलो ताचेर झूज करपाक. हो प्लान देवाचो न्हय आसलो. अशेंच आमचेर आड जायतीं अटॅक येतात. आमचेर आड दुश्मन जायतीं बॅटल्स हाडटात. कित्याक चोर येवत नागूंक, चोरूंक आनी इबाड करूंक आनी मारून उडोवंक. हो अनप्लॅन्ड अटॅक येता तेन्ना आमी कितें करतात? आमचें कॉन्फिडन्स आसा तें विसरतात आनी आमी आलपाक लागतात. तें आमकां सगल्यांक जाता. हें आयकून राजा भियेता आनी तो सर्वेस्पराचें मार्गदर्शन सुरू करूंक निर्णय घेता. तो देवा बोगलेक वेता आनी ताका कनेक्ट जाता. भिवून तो फाटीं सरोंक ना. तो आसरो सोदूंक देवा बोगलेक वेता. इंग्लिशेन आमकां सांगता, He set himself to seek the Lord and proclaim the fast. तो सगल्या जुदायांत मनशांक उपास करूंक फरमायता. आमकां सगल्यांक एक कॉमन प्रॉब्लम आसता आनी आमी देवाचें काम करपाक लागलीं तेन्ना आमकां जायतीं बॅटल येत रावतात. सगळे वाटेन दुस्मान येतात. तेन्ना आमी सेट करता काय देवाचेर? तो राजा म्हणटा, I will set myself. सेट म्हणल्यार कितें? आमच्या घरांत एअर कंडिशनर असतात, हिटर असतात. आमकां गरम जाता तेन्ना आमी जाय तें टेम्परेचर सेट करता आनी मागीर आमकां थंड जाता. आमकां थंड जावपाक जाय जाल्यार आमी टेम्परेचर 28 घालिनात, 22 or 21 हाचेर घालतात. आतां आमी हे भाशेन सेटिंग करता काय? बोईन मारियान आनीक एक एग्जाम्पल दिलो. आमी एक केक करतात तेन्ना आमी सगल्यो वस्तू मिक्स करतात. आमी डायरेक्ट ती खायनात ना म्हूण फ्रिजीन दवरिनात. ती सेट जावपाक आवनान टेम्परेचर सेट करतात आनी केक फॉर्मान घालतात आनी ती मागीर बेक जाता. आमचे सेटिंग खंय आसपाक जाय? देवाचेर या पवित्र आत्म्याचेर. कित्याक आमचे सेटिंग तर गोट आसा जाल्यार आमकां कांयच जावपाचें ना. सो तो राजा भियेलो. तूं कितलोय देवा लागीं कनेक्ट जालो जाल्यार देखून तुका भिरांत येता. ते एक आनी दोग जाण येवपाचे नात, सुटकेस घेवन येवचे नात, पूण ते व्हडले वेपन्स घेवन येताय. आमी सारकी येता. तो जाणो आसलो आपणाचो देव कोण तो. ताणें देवाक म्हणलें, तूं आमचो देव आनी तूं सगळें जाणा आमच्या जिवितांत कितें येता, आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें. तुज्या हातान आसा बॉल आनी पदवी. कोण तुजेर आड उबो रावत? जोर आमचेर संकट, तरवार, कास्ट, पेस्ट पिडा वो दुकोल येत आनी आमी तुजे मुखार ह्या मंदिरान उबे रावन आमच्या संकटान उलो मारता तेन्ना तूं आमकां आयकताय आनी निवारताय. आतां तुमी चिंतूंक जाय, हो राजा हांव अजून एकलो म्हूण. दुस्मान म्हाका अटॅक करूंक येता तेन्ना आमकां कळना कितें करचें तें. तो देवाक म्हणटा, तूं आमचें नीट करचो नाय. आमकां आमचेर आक्रमण करूंक सोदतात ते उरपोंची मुखार आमकां बॉल ना. न्हय म्हूण कितें करचें तें आमी नकलो, पूण आमची नदर तुजेर आसा. इंग्लिशेन अशें आसा, Lord, I am powerless against this multitude coming against me. I don't know what to do, but my eyes are fixed on you. बोईन मारियाक हे स्क्रिप्चर सदांच पर्सनल जाता.
कित्याक ताच्या लायफान सदांच डेली अटॅक येतात. त्या वेळार पवित्र आत्मो उलयता आनी लोक सगळो एकठांय जाता. सर्वेस्पर देव ताका राजाक अशें म्हणटा, हे व्हड उरपोंजीक तुमी कित्याक भियेतात? ती कितली व्हड जावं कित्याक झूज तुमचें न्हय पूण देवाचें. देव म्हणटा, तुवें हे प्रॉब्लेम ऑलरेडी म्हजेर कास्ट केला. 1 Peter 5:7. तें तुवें परतें घेतलें जाल्यार तुजे पासत कांयच मोजान करूंक जायना. ती राजवटकी जेसोफ हाताची न्हय पूण देवाची. ताका फकत विंचून काडला आपल्या लोकांक लीड करपाक. हांवें जर म्हजें सेटिंग 27 टेम्परेचर केला जाल्यार तें 22 देंवता ना. तो सेट जाता आनी तसो उरता. ती केक समज राउंड केली जाल्यार ती स्क्वेअर जाता ओ ट्रायंगल जाता ना. ती राउंड उरता कित्याक तें सेटिंग केलोलें आसता. आमी आमच्या लायफान देवाच्या उतराचेर सेटिंग करतात तें चेंज जातोलें ना. पूण तुवें चोराक ओ दुस्मानाक एंट्री दिली जाल्यार तें सेटिंग चेंज जातोलें. जेन्ना आमी आमचें सेटिंग देवाचेर कोत्तात तेन्ना आमचें सिच्युएशन चेंज जाता. देव म्हणटा, हांवें तें प्रॉब्लेम दिलां कित्याक? बिकॉज आय लव यू सो मच. तुजो मोग म्हज्या काळजांत इतलो आसा. म्हाका जाय तूं म्हजे भोगलेर येयलोलो. दुस्मानाक नाका आमी देवाचें उतर जाणा जालोलीं. देंवचार टेरिफाय जाता आनी दुस्मान आमचेर निसणटोन हाडटा. सेटिंग खूंय आसता आमचें? जेजूचेर, कित्याक तो आमच्या पासत मेला. ताचें रोगोत ताणें पाड आसलोलें तें कोबार केलां आनी ताणें आमकां विक्ट्री दिल्या, जोयत दिला. सो हांव कितें करतां? आय स्टँड स्टील. आमी शांत रावंक जाय, घोट रावंक जाय. आनी देव म्हणटा, हांव तुका पळयतां, तुका जोयत मेळटा तें, विक्ट्री मेळटा ती. आमी भिवून आंग सोडचें न्हय. फाल्यां ताचेर आड झुजूंक वचात आनी सर्वेस्पर तुमच्या सांगाता आसतलो. हे झुजांक तुमकां झगडोंक पडचें ना. ते चोराक वा दुस्मानाक भिवून धांवो नाकात. तुमी एक लिडर. तूं ओस्कोत न्हय, तूं ओकोंड. हे झुजान तुमचे जागे घेयात. झगडपाचें काम मोजें. तूं तांचेशी वचो नाका. आमी सेटिंग करूंक जाय आनी सेटिंग केलें म्हणटूच बेश्टी रावचें न्हय पूण देवाचें उतर उलोवंक जाय. देवाचेर बावाट दवरात. तें आमचें सेटिंग. जेन्ना आमचेर आक्रमण येतात वो बॅटल्स येतात Praise Jesus. Praise God. Hello? Hello? Praise God. Praise God. Network गेला असतो. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Baba, yes. Okay, so from where it is, sister, can I? देवाचेर Where should I? विश्वास दवरात. बिजोड जाय नाकात. ओके. तूं एक लीडर. तूं ओस्कोत न्हय, तूं ओकोंड. तुमचे जागे घेयात. झगडपाचें काम हांव कोत्तलों. तुमी तांचेशी वचो नाकात. आमी सेटिंग करूंक जाय आनी सेटिंग करून बेश्टींच रावचें न्हय पूण देवाचें उतर उलोवंक जाय. देवाचेर बावाट दवरात. बावाट तुमचें सेटिंग. जेन्ना आमचेर आक्रमण येतात वो बॅटल्स येतात तेन्ना आमच्यान प्रेज करूंक जाता ना, अंतर करूंक जाता ना. म्हज्या तोंडाक कसलीं उतरां येतात ती देखून सेटिंग करूंक जाय. कित्याक जिवीत आनी मरण म्हज्या जेर आसा. उतरांक पावर आसा. तुका जाय तेंच उलय. सो तो आपलें काम केलें आनी देव ताचें काम करता आनी करीत आसा.
राजान सगळ्या मनाक एकठांय केली आणि अशे गायना करीत रावले. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग निटमेर नासलेलो. प्रेज बी टू गॉड. आम्ही आमच्या जिवितांत मोडोंक फावना. ओय देवा, हे देव आमचे करतलो आणि हांव येतलो ना. आमकां जिवीत रावंक जाय. कांतारा आणि दिनवास करीत रावपाक जाय. Praise be to God. His love endures forever. हे उदक वयता आणि तिका तें बेस जाता. कित्याक ती जाणा देव तिका जोय दितलोच म्हूण. तर भाव भयणींनो, आमी आमच्या जिवितांत सेटींग देवाचेर आणि ताच्या उतराचेर दवरूंक गरज. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Praise God, Natty. Wonderful job. Praise Jesus. Thank you, Jesus. You got the wisdom from God. Plus, Yes. you are blessed with the tongue of a teacher, tongue of a learner. Yes. Praise you, Jesus. And you are created for a mighty purpose. Thank you, Holy And you've Spirit. got a big assignment to fulfill, my darling. Praise Yes. Jesus. Great Thank you, job. Thank you, Jesus. Jesus. Praise Praise. God. See, I said it truly. You are a chosen one, royal priesthood, God's holy nation. You are chosen from every darkness into the marvelous light. Thank you, Jesus. Praise God. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Natty. Praise God. All right, my dear, over to you. I will be referring this out because I've written. No worries. Go ahead. Because I'm also learning, sister. Praise God. Go ahead, Baba. Father and Son, the Holy Spirit. Mighty Father, I thank you, Lord, for giving me yet another opportunity to share your word, Lord. Nothing of me, Lord, all of you. Holy Spirit, guide me as it is you who will be speaking through me. And let everyone who is here present here, Almighty Father, be blessed with your word, which I'm going to share, and let us practice it into our lives and apply it in our lives and to be blessings to many nations. In Jesus' mighty name, I pray and ask. Amen. Amen. Okay, good evening. Praise the Lord, brothers and sisters. I'm Povitr Atmeacho ulopa. I'm the Povitr Atmeacho uloita, okay? And now देवागे उतर मुळो कितें देवागे उतर सोता बगर आनी कांयच ना जेजुगे उतर देवागे बायबलाचे जे कितें इट्स द ट्रूथ एम आय रायट सो जेन्ना आमी हे उतरान सगळी हे टिचींग जे देवान जे पळय डॉक्ट्रिना बरयलो आहा ते सगळें इम्पॉर्टंट आनी आमी हे डॉक्ट्रिना टिचिंग्स इतू इम्पॉर्टंट आमगे लायफान तर आमी ते गेन आम तर भावार्थाचे तर कोण जाणते भावार्थाचे तर आम उब रावतू जाल्यार आमकां कितली वादळ मोळ येवं आमकां कोणाच्यान आलोवपा जायना जशें ते घोर आहलोले लायक दॅट हावस वीच वॉज बिल्ड ऑन द रॉक and कितू स्टॉर्म येयले हुंवार येयलो उदो मारले वादळ मोड येयले पूण ते घोर कोण आहलोले कित्याक ते हडपाचे आहलोले सो कोणाच्यानी ते आलोवपा जावना ते मोळाच्यान ते आलोवपाक जावना बिकॉज इट वॉज ऑन द रॉक जेजुगे उतराचे त्या आनी दुसरी घोर आहलो ते कितें तेन कित्याचे काडलोले ते कोसाचे काडलोले कोसाचेर सो ते कोसाचे पण घोर आहलोले हुंवार येयलो मोड येयले आनी ते आदोळ येयले आनी ते घोर कोसळोन गेले सो ते भाशेन आमी तरी खडपाचे घोर आहलो ते भाशेन तर आमी आमगे भावार्थाचे तर गोटे रावत आनी जेजुगे उतर आमकां कितें शिकयता ते तर आमकां चलो तूं ते उतरा घालू जाल्यार आमकां कसलें वादळ मोड लागो जायना पूण आमी वी आर ह्युमन बिंग्स आमी मनीस आमी बी केन्ना मातशें दर्या लारा भाशेन हांव जेम्स इज सेयिंग आमगे भावार्थ केन्ना तरी दर्या लारा भाशेन हालोता दोलोता जाल्यार कांयच आमकां मेळपाना पण आमी जेन्ना कोच दोग आमचे येताय आमी तर सारकी स्ट्रेट फर्म रावली भिना आसतना आनी
खुशालकायेन तो रावली न्हू आम कित्याक भितरली कित्याक जायत जाण आसताय आमगे भावार्थ आलोवपा लोक देंवचार जायत ट्राय कोता खंयच्यान ना खंयच्यान थॉट्स घातलो ना कोण न्हू पूण येन तुका तें उतर दितलो कसले नाकालोले नेगेटिविटी आनी तुका आलोयतलो पूण जेन्ना तूं तेगे आयकना आसतना तो वयतरी तूं कुशी वसानी म्हूण आय रिब्यूक इट आपूण कॅन्सल कोता जेजू ना म्हाका कोणाच्यान आलोवपा जायना हें मोड म्हगेलें कितें हें तें थोडेचे दिसा आनी तूं तर हांसोन दीस काडीत आनी त्या उतराचे जेजून दिलोल्या तूं खंयची प्रॉमीस तूं घे आनी राव आनी देवान आपल्या ही प्रॉमीस दिली हांव हे प्रॉमिसाचेर रावतलें आतां जशी सिस्टर फ्लाविया Isaiah 45:2-3 she was on that, she holded on that word because and she was firm तें घेन रावन तें तेगे सगळे काम केलें एक स्क्रिप्चराचेर सो भावान आमकां कितू स्क्रिप्चर्स दिले आखो बुक प्रॉमिसेसाचो जेजूलो तेगे सगळे प्रॉमिसीस येस एंड एमेन सो आयज हांव होली स्पिरिटाचेर उलोवपा सोदिता होली स्पिरिट म्हणलोलें कितें आमगेलो भावार्थ जेन्ना एस्टाब्लीश जाता न्हू डॉक्ट्रिनाचेर वर्ड ऑफ गॉड नो मॅटर कितें येवं आमगे हेचेर तर आमी एक उगडास धरूं जायो जेन्ना देवाचें उतर आमकां आसता केदें व्हड वादळ मोड येवं कितेंच जावपाना आमच्यांनी स्ट्रॉंग रावपा जाता एवरी मोमेंट इज अ इट्स अ टेस्ट फॉर अस इट्स नॉट दॅट आतां रोजार केलें आवय मागीर जाचें ना 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 2 मिनटी देखून जायनाय वतून तुका तो थॉट येता and you have to keep on fighting that thought so for that fighting of the thought not every time आमच्यान फोगले होगता देवागे उतर तेंच उतर घेन म्हणून जायना आम पयलीं देवा कोडे मागो जायें होली स्पिरिटाको मागो जायें कितें तो आमचे भितर आसा की हे आमगे पड इनर मॅन आहा तो स्ट्रॉंग कोर म्हूण कित्याक आमगे अनबिलीफ आसता आम कितली भावार्थाचेर देखून उबी आहाय न्हू आम तोरी पुसान हालताय आनी दोलताय मातशें कितें जालें आतां म्हूण तूं म्हाका कसलो न्यूज येयलो आवयस हांव साक ओकडेपा लागता पूण within a minute I just pick myself up and I say no 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 devil you cannot do this to me you're messing up with the wrong person हांव तेका धाडायता कित्याक आतां हांव जाणा तो म्हाका कितलो भिवयतालो पयलो पूण आतां हांव भिना सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द होली स्पिरिट हांवें कितें मातशें मिस्टेक बी केल्या प्लीज अंडरस्टँड जाय हांवूय तुमचे भाशेनी शिकोता हांवूय बी इतू स्ट्रॉंग अरे नो पूण तो उलयता फातिमा तूं मिस्टेक करपाना तो उलयता तुज्या नांवान तुजे वरवीं yeah Jesus okay so all glory to God and I thank God for choosing me and I thank him that he thinks that he knows that I am a vessel for his kingdom hallelujah all glory to God thank you Jesus concerning the Holy Spirit आमी सदां होली स्पिरिट इज पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सो आमी पवित्र आत्मा म्हळ्यार आमी कितें सजमतालीं पयलीं हांव जाल्यार सजमतालें बेश्टे फट कित्याक मानू पयलीं जेजू बाल्तीम दितो ना बाप्तिस्म घेतो ना जॉन तेका बाप्तिस्म दिता तेदो ना होली स्पिरिट केम एज अ डव एम आय रायट सो डव येयलो म्हणटा डव म्हणलो पारो रायट मगे सिस्टर दिसत म्हाका वय वय पारो डव सो हांव म्हाका दिसतालें हांव होली स्पिरिट डव आसतलो सो तो तेजे तेश कोन डव जावन येयलो म्हूण सो म्हाका खबर नासली होली स्पिरिट म्हणलोलो बट होली स्पिरिट डव न्हू ना म्हूण होली स्पिरिट फायर ना म्हणटा होली स्पिरिट कम विथ योर फायर नो 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 होली स्पिरिट इज इन अस we have to be on fire for Holy Spirit so am mota सदां आमी गोजेको देखो म्हणटा come Holy Spirit let your fire fall but it is not fire Holy Spirit is a person to ek munis toy be spirit God head Jesus the Son God the Son God the Father God the Son and God the Holy Spirit हे mak konkani sorpod veda dev जेजू बाप पूत आणि पवित्र आत्मा sorry बाप पूत आणि पवित्र आत्मा so there things are so this is आमी म्हणटाय हेंका ट्रिनिटी म्हणोले इन कोंकणी म्हाका कोणा प्लीज एक्सक्यूज मी ट्रिनिटी आमगे ट्रिनिटी म्हणोले वर्ड बायबलाची ना but this is a true word they are all into one तिगायनी देव बाप पूत आणि स्पिरिट सन तिगायनी एक पूण तेंगेली different functions आसताय Holy Spirit जेजून आमकां so now आता आमकां दिसता Holy Spirit
from the New Testament. No. Holy Spirit is there from the beginning. So let's take कोण म्हाका scriptures कोण शेअर करतलो हांवें करपाचें? ना तू काय बिना Sorry. फ्लाविया घालता सांग स्क्रिप्चर. Genesis 1:3, yeah? From 1 to 3, sister. Utpoti. By the time tu kotmane. Okay, kon Rachita? Oh, Maria Gonçalves. ना काय ओरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली पूण प्रितूमेक आकार नाशिल्लो. समदीर खालोकान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जालो. हो पयलो दीस. Okay. In English Bible actually different, sister. That the Holy Spirit was hovering on the earth. That's what it is. And so तीन हाते. देवान म्हणलें उजवाड जा. सो पूण प्रितमेक आकार नाशिल्लो. समदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. That is what it is. The Holy Spirit. Okay. Yes. Sorry, Holy Spirit Old Testament ason ha. जेन्ना होली स्पिरिट थिंग आहलो, देव आहलोलो, देव आहलोलो आनी आम कित चिंता हिंगा जेजून होली स्पिरिट थिंग होवर जातालो आनी देवान कित म्हळें he said a word. Beginning was when the earth was white. कांय नासलें, फकत काळोख आहलो, कांय नासलें, उजवाड नासलो. आनी बायबल आम कित सांगता होली स्पिरिट आखे संवसाराचेर असो हे जाता म्हण भोंवतालो म्हण. आनी देव कित कोता आनी देव कित कोता देव बापू उत्तर उलयता. आपल्यागेल्या तोंडांतल्यान देव शब्द उलयता. शब्द म्हणो कोण बायबलाचेरी जेजू. सो जेजू हेच मोटोरी ते दिसाक जेन्ना देवान संवसार घडलोलो ते दिसाक देव बाप देव पूत आनी स्पिरीट सांग तिगायनी आसलोले फॉर द क्रिएशन. ओके, then please give me the what did Deva Jesuni आपल्यागेल्या Holy Spirit persona कित सांगलोले. John 14:16 dita sister. Maria, you there, Baba? Yes, I am there. Okay. 14. No, No, it's sister, on the screen. sister, sorry, give me first 1 Corinthians 12. So let me go from that Old Testament to the New Testament. 1 Corinthians 1 Corinthians 12. Verse, sister. Wait, 1 6. No, sister, Luke 3:16. Sorry, sister, confused झाले much. praise God. $3.16. Yeah. Go ahead, Maria. Yes, sister. जुआन तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें पूण म्हजे वयर वळबत एकलो येता आनी ताणें तांची वाणांची वादी सोडूंक हांव उपकारना. तोच पवित्र आत्मो आनी म्हज्या तुमकां स्नान दितलो. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो.
ओके नाव तो मुळो कोण हिंगा देव देव पवित्र देव ना स्नान दितो कोण बालतीन येन देव सांगता पवित्र आत्मा बट तो हिंगा सांगता आपल्या फाटल्यान तो तेंक सांगता आपल्या आपण तुमकां उदकान स्नान दिता पूण आनी एकलो येतलो एकलो कोण येतलो जेजू येतलो पयलो एम आय रायट तो सांगता जेजू येतलो आनी तुमकां बातिज दितलो आनी बातिज दितलो तो तुम पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो सो कोण येतलो जेजू येन बातिज दितो म्हूण सांगता तो सो आम कित सजमताय आमकां जेन्ना होली स्पिरीट विथ द होली गोस्ट विथ फायर तो आम सजमताय जेन्ना होली स्पिरीट आमकां मेळटा आम कितें वेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन टर्म्स आम जेन्ना ओन भाशेन उलोवपा लागताय न्हू आमकां दिसता आवय आमचे होली स्पिरीट येयलो आनी आम सुसेगाद रावताय ओके पुरो इतलें पुरो ना ना आम कित करूं जाय तेज्या वयर वचों चिंतूं जाय की आमकां होली स्पिरिटा गेली गिफ्ट्स मागो जाय देर आर सो मेनी गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट सो आम मागो जाय बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट मेळपा जाय म्हूण आमकां तो कित कोतलो आमकां इमर्स कोता विथ द होली गोस्ट एंड विथ फायर that is within us आमचे भितर आसा ओके जेजू होली स्पिरीट आमच्या भितर आसा आनी तो उजो आमचे भितर आमी देवागे उतरा खाल हे कोण जाता तितूंतले आमी चड चड आनी चड पोलीस जाताय कोण कित्याक होली स्पिरीट आमचे मदीं भितर आसा तो आमकां सगळो पावर दिता आनी होली स्पिरीट कित कोता जेजू पड ते कित सांगता देव पड होली स्पिरिटाक कित सांगता तेच होली स्पिरीट संवसाराक कोता ही डजंट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन ही डज वॉटेवर गॉड कमांड्स देवा गेले इन जेनेसिस 1 देखून जेजू देव उलयता आनी तो होली स्पिरीट ते सोयबा हाडटा ओके अशें म्हणटा सोयबाक हाडटा म्हणटा सो डेविड सो नाव हांव तुमकां आतां डेविडा खबर सांगता सगळीं डेविडा लागोन डेविडागे खबर जाणाय न्हू बायबलाचेर डेविड म्हणून आहलो डेविड वॉज अ मॅन डेविड कोण आहलो डेविड एक प्रॉफिट हे आहलो जो देवा गेल्या काळजा फाटल्यान तो देवा इतू मोग कोतालो आनी देव तेका तेजोय मोग कोतालो सो देवान तूं जाणा इज्रायल पोरजा जेन्ना इजिप्टा सोन विल्डरनस इतू आणली विल्डरनस आणली ते रानाक इतू तेन्ना इज्रायल जेन्ना सॅम्युएल म्हणलो देवा गेलो एकू ओवरसियर आसता प्रॉफिट जो देवागे उतर ते घेता आनी तो सगळे पोरचेन कितें देवा जाय ते तो तेंकेन सांगतालो तरी ते सगळे इज्रायल प्रजा जात वयता आनी सॅम्युएला सांगता आमकां राजा जायो तरी राजा जायो तो म्हणटा तुमकां राजा जायो आनी देवाको ते जेन्ना राजा मागताय देवाको राग येता ते राजा मागताय कित्याक देव आहा तेंक सगळे देव दिता प्लस तेंक जाय ते तेंक सगळे मेळटा बसोन पूण ती तोरी पुसान राजा सोदताय कित्याक आपल्या चोवपाक जेन्ना देव तेंकां सगळ्यांको जगोन सगळे राजांको जगोन तेंक विक्ट्री दिन तो तेंकां इज्रायल हाडटा तोरी पुसान ती डावट कोताय आमी बी तशी कितले आमकां दिल्या देखून आज आमकां व्हड बंगलो दिलो हाल्या आनी कोणा गेली बरी मर्सिडीज गाडी चोयली आमकां दिसता आवय ती आमकां जाय आसलोली सो आमगे तेश कोन्न आमी तेंगे चोयन आमी दुखी जाताय आमी आमको कितें आहा तें घेवन आमी हुशाल आसनाय सदां आमकां आनी आमगे गोंय देखून चड जाता तुवें 2 सोफा हाडल्या हांव 5 सोफा हाडूं मुगे घरान तेज्या बरें ओल्ड फॅक्टरींतले सो दिस इज आवर हॅबीट सो तो कितें कोताय इज्रायलायचोय तशी तेंय तशी आसताय दे आर नेवर सॅटिस्फायड इन लायफ ती आनी देवा भाड्याक हे जाता फील जाता ही आपूण हितू कोण हेंकां तोरी पुसान हेंकां आतां राजा जायो तो कितें कोता सॉलाको सॉलाचे पयली तो सॉला राजा कोता इजिप्टा सॉरी इज्रायलाचो तेंगे राजा आसता ओके सॉल पूण सॉल देवा डिजोबे कोता देव सांगत ते तो तेगे देवागे मुन्या जो आसता सॅम्युएल ते कित सांगत ते तो कोणा तो फेल जाता सो गॉड तेका रिजेक्ट कोता राजा म्हूण आनी देव कित कोता एक शेपर्ड आसता कित म्हणटा तो बुकड्या राखणो तो आसता तो कोण आसता डेविड आनी डेविडा आनी भाव आसताय 6 जाण आनी डेविड सगळ्यांक दाखलो सो देव सॅम्युएला सांगता तूं आतां वच आनी जेसीगे घराको वच आपण तुका सांगता कोण राजा तो
तर सॅम्युएल जेसीगे थिंगा येता. जेसी म्हणलो डेविडालो पाय. सो तो तेंगे थिंग येता आणि can you give me Samuel 1 Samuel 16:12-13 sister? सिस्टम म्हाका मातसो टाइम लागतलो सोदूंक Yeah, कोंकणी no न्हू. problem, sister. No, म्हाकाय तेंच मारिया स्क्रीनाचे आहा. वय बट कोंकणी ते पळोवंक जाय न्हू फास्ट इंग्लिश तर जाणा पाठ कर. Okay, I can read, no problem. सर्वस्पराच्या मोऱ्यान ती अशी जायतो वेल प्रार्थन करीत असताना एलिजा त्याच्या तोंडाक पोलेता. Sister, Samuel 16, chapter 16. Okay, 16. 1:6. Okay, I will read, sister, by then. Muntos Jessin taka aponk dallo. तो मोजूर कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो आणि सुंदर रूपाचो आसलो. सर्वेस पोरान म्हणले, उठ आणि ताका माकोच तो. माक आणि उठ आणि ताका माक. होच तो. म्हणटोच सॅम्युएलान तेलाची आयदोन घेतले आणि ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच माकलो. आणि त्या दिसाक सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचे देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. मागीर सॅम्युएल रामा गावांत गेलो. तरी हिंगा कित सांगता सॅम्युएल तेंगे थिंगा जेसी थिंग वयता आणि हो जेसी कित कोता दाविदागे पायस एक चेडे आपयता आणि सॅम्युएलूय बी कित चोयता तेगे भुरगीं सांग हळेगांत आसता एकलो आमी आसता एकलो तेंगे सोलागे हितू आसत तो in the army he's a commander or something but तेक चोयता हांव गुडी देवान केला आसतलो कित्याक तो साम बरो बॉडीन बिडीन बरो आसता. सो तो रुपाचे वयता तो चोयना तो रुपाचे चोयता पूण देव कित चोयता देव आमगेले काळीज चोयता. एशकोन तो सवूय चेड्या सॅम्युएला दाखयता पूण सॅम्युएला बरे देव सगळे देव तेक मोती सांगता ना ओ ना रिजेक्ट ओ इट रिजेक्ट. एशकोन सवूय जाणां रिजेक्ट कोता आणि चोय डेविडागेर पाय तो डेविडा तेक बाय उगडा आसतेक आसना की डेविड बाया थिंग बोगड्या राखता तेक थिंगा सोडटेने पाय फकत हे 100 जाणांगेर तो ते देवा म्हण्यारे बरे बसवता राजा कोतो म्हण आपल्यागे खंयच्या एक चेड्या. पूण देव चोय देव आमगे प्लॅन न्हू आसताय बरी जायती पूण देवागे प्लॅन दुसरी आसताय. आम सजमताय आमचे जेन्ना दोश दोग येताय तेन्ना आवय आतांनी आमगे असलें लायफ आसतलें पूण जाणा आमी हे लायफांतल्यान आमी चलता न्हू हे दूख कोश सोसून देव आमकां इतुलो गोट कोता की कितले वादळ मोड येवं कोणे तूं कितें म्हणो तूं हितून स्ट्रॉंग जाता तुज्यान कोणाच्यान तूं आलोवपा जायना. आनी आमी हे अख्खे सिट्युएशनान न्हू आतां म्हण तूं समज तूं 7 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं तू ते 5 वर्सांनी तुका देव डिफरंट थिंग्स शिकयता कितकोन आपल्याचेर डिपेंड जावपा जाय ते. आमकां कितें दिसता आमच्यान हें करूंक जाता ना देव आमकां जेन्ना हे दूख कोश्ट आमचे येताय न्हू तेदोना आमकां सगळें देव शिकयता. मुगे लायफाचे हांव सांगता आतां हे 5 वर्सां हांवें एकदम ट्रबल काडला मुगे लायफाक फायनान्शियली आय एम स्ट्रगलिंग सो मच बट हांव इतुलें शिकिलां हे 5 वर्सां. पयलीं म्हाका सारको शॉक आहलो न्हेसपाचो थिंगा पयशे मोडटालें ऑल ब्रँडेड क्लोथ्स आय लेफ्ट इट दीस लेफ्ट मी. म्हाका खबर ना केदोन म्हाका सोडून गेलो म्हाका सारकें तामील तेलुगू पिक्चर चोवपा शॉक आहलो. दॅट सो लेफ्ट इट लेफ्ट मी. सेकंडली म्हाका मुवीज हांव एश कोन थिएटरा फर्स्ट मुवी येयली न्हू मुगे चेडवाक मेसेज घातलो मामा आज हे पिक्चर रिलीज जालें. ते कितें जावं हांव हिंगा कतार हॉरेबल हांव फर्स्ट शो हांव वयतालें. This everything left me one by one. I don't go out at all. हांव आख्या संवसारा फोन कोतालें तितीना तेंक फोन कोतालें कोण माशाना फोन कोतालें कोण मांच गोवा सगळ्यांक फोन कोतालें खबर घेवपाक. तेशें म्हाका लागताली सगळीं सोयरीं मुझ कोण खबर घेयनाहलो पूण हांव कोतालें. Praise God. I left that also. सोडे फकत आतां हांव फोन कोता मुगे मांयक आनी मुगे माजरीनी आनी मुगे माशाना केन्ना फोन कोन्न खबर घेता. That's it.
मायक म्हणतो हांव सदां कोता मायक चॅक कोता पयलीं हांव मायको होरान और बरोसन न्हू ऑफिसान देखून उलयतालें आतां हांव मायक कितें कोता माय हांव वयता म्हाका मिटींग आहा तें हांव कट ऑफ कोता तूं बस सो हांव जाणा कित्याक हांव मिटींगे आहल्यार मुगे देव ते पिदाद कोता म्हण हांवें तर फालतू ते कोण घरा कितें रांदताय कितें जेयताय कोण येता कोण उलयता रावत रावलें टायम थिंगा वयता एक पाटी सिस्टर मातसो हांव हिंग देखून हांव काम कोता ऑफिसांसून येयलें एक पाटी जायना टायर्ड जाता रांदिता बी म्हळ्यार थिंगा उगोच आख्खो वयता देन आय रिमेंबर मारता एंड आय रिमेंबर जीजस मागीर हांव म्हटलें जेजू म्हाका मारता भाशेन जावपा नाका एंटरटेनिंग अदर्स time this I am really sister kali bhi I am तुमगे आख्खो टाइम थिंगा गेलो झुमाची एक मीटिंग आहली आनी आमगे गोजे मीटिंग जाली मागीर हांव कितें हाच्या करूं लागोलें ऑगस्ट म्हळ्यार आनी आटोल करूं दवरलें ते मुगे 4 वर थिंगा गेली सो लायक आय वॉज व्हेरी डिस्टर्ब्ड म्हाका फील जाता कित्याक फील जाता आज हांव हिंगा नाकाहलो करपा हांवें मुगे टायम वेस्ट केलो देखून देवा बरी मागीर कितें जाता मुगेलो टायम लेस जाता सो तेदोन हांव सदां तें जातोना हांव सदां म्हणटा जीजस आय डोंट वॉन्ट टू बी लायक मार्था आय वॉन्ट टू बी मेरी हू वॉज एट युअर फीट लिसनिंग टू वॉट यू वर सेइंग सो लेट अस ट्राय टू बी लायक मेरी एंड नॉट मार्था आमी गोंयांत केशी कोताय कोणूय येता आनी तेच करपाक लागता तुमगे रोजार करपाक लागता न्हू कोण ना कोण येता घरा कडेन फिनिश तो आनी तेच ना मागीर आमगे घरा कडेन तेशी कोता ना तें येयलो न्हू देखून रोजार बंद जालें आज रोजारूय करूं ना आमी देखून हांव काल मुगे बाचे देखून सांगतालें देवागे उतर उठोलें की ना देवा पयलीं आर्ग दी तुगे जिवितांत कितें जालें तें तुका देवान आयज जिवीत दिलां अदो जाण देवान उठलोली नाय न्हिदलो आसतना मोताय आनी आमकां देवान जिवीत दिलां it is a biggest testimony and secondly sister Flavia you said small testimonies there's nothing small in God's kingdom it's always the greatest because whatever you have to kite mela dewa gele it's a big thing tuge principal and chodwage leave sanction keli te dakle no tuge chodwage to join alle tu Australia paun alle it is nothing kedna munaka dakli testimony oldie testimony no dewa gele amge itu dev nu ideshe dekhu tu amke disote edeshe ते सिस्टर ने आमगे लीव पास केली ने अदे शेती आणि टेस्टिमनी नो एवरी मोमेंट आमगे लाइफ आम ऑफिसासून हिंग घरा का बेवन बरकू पावली आर्गा जेस आम घर पावली गोडे आम थिंगा एक्सिडेंट जावपा शकता गोडे हांव न्हिदलो आसतना थिंगा मरो शेकोता सो आमगेली ईच एंड एवरी मोमेंट देव पडे आमगेले हितू आमकां बरें दीस दिता दॅट इज अ बिगस्ट टेस्टिमनी इन आवर लाइफ्स पूण आमकां दिसता तें न्हू म्हण एनीवेज ते थिंगाच कटिंग इट शॉर्ट वी गो बॅक टू डेविड सो तेका सॅम्युएला देव मागीर तो सॅम्युएल तेका विचारता तुगे आनी चेड बी आहा तो सांगता वय मुगे आनी एक चेड आहा तो बोकड्यार राखता तो म्हणटा तेका आपय आनी जेन्ना तो भितर स्वता न्हू देव सॅम्युएला सांगता आनी ओगोत कोनाका तेका एनॉयंट कर तेका तेल लाय आनी जेन्ना देव तो सॅम्युएल तेचे तेल घाता तेजे होली स्पिरिट देवता ओके आनी तेजे तो येता आनी ही इज फिल्ड विथ द होली स्पिरिट थँक यू जीजस सो ऑयल पोर जाल मोटोरी कितें जाता डेविडाचेर कितें जाता होली स्पिरिट येता you all notice only when he puts the oil on it the Holy Spirit comes on him that is like anointing it's an anointing of God upon and take anoint put to आपल्या गेले काम कोता आणि तो वयता so चोय आमी after the things again we see the Holy Spirit involvement in making David a raja korpak ingai be involve ha Holy Spirit. Secondly, we will go to Judges 13, 24, 25. Judges molo. Sister, Judges molo kiti? In Konkani, what is Judges? Ravati Suttali. Praise God. Sister Fatima, what is Judges in Konkani? Sister Mashera. Okay, tu watch ko hale. No, इतिहास नहीं.
जोशुआ येले म्हणतो जाजू जाता. फॉर्मॉड पुढाराचे पुस्तक पुढाऱ्याचे पुस्तक ओके, पुढाऱ्याचे पुस्तक. थँक्यू. जज Please, sorry, मातशें उगो तोयता स्क्रिप्चरां लागून. There are many scriptures. I'll try to. 24 Judges. पुढाऱ्याचे पुस्तक 23:24. ते ओस्तोरीन एका पुताक फोल दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो स्वास ताका जोरा आनी इश्टावल हांचे मोदें दानाच्या मोलार ताका जागृत कोत्तालो. आतां सॅमसन हिंगा जजीसांक सॅमसनाचे उलयता देव. सॅमसन एक देवागेलो हें आहलो, देवान ताका हाडलो संवसाराक आनी तेजेर देवान होली स्पिरीट घायल्लो आनी ताका हितूले होली स्पिरीट बॉल दितालो. होली स्पिरीट वॉज ग्रेट फिजिकल सेन्सान. तो एश कोन आतां रेसलिंगा बिसलिंगा वचता आनी तेश कोन कितको आसतालो तेश कोन सॅमसन आहलो. तो हितूलो सॅमसन स्ट्रॉंग आहलोलो. तो सुपर ह्युमन फिट्स कोतालो. सुपर ह्युमन फिट थिंग्स आर लायक पिक्चरां कितको दाखयताय सामकें वयल्यान उडी मारताय एकटेक मारताय आनी सा झगडी कोण ते सारके जोयत वताय. सो तो तेशको आहलोलो. पूण this was not the filmy thing न्हू. हें देवाक गेले तेका हें आहलें बॉल आहलें. होली स्पिरिटा गेलें बॉल आहलो तेगेलें आनी तो स्पिरीट जेन्ना देवा गेलो पवित्र आत्मो तेजे येतालो न्हू तो सारको लोक तेका तो पड एश कोन ओस्त कोतालो सॅमसन. लोक सारके एमेज जाताले. आवय वानी एश कोन कितको करूं जाता एकोडे. सो Samson and Delilah, you all know the story of that, right? So only when the Holy Spirit was with him, he was like acting like a mere human being. This was the Holy Spirit. So supernatural strengths to kotalo, which were mighty and powerful. Jo Samson kotato. And this was all the involvement of the Holy Spirit. Now I'm only referring to the Old Testament to show you all where Holy Spirit was involved. Okay, see, he was involved in the David age Raza Zapa involved vallo, creation involved vallo. Then he was involved in Samson's also. So now let's go to Joel 2:27 to 28. Joel 2:27. Sister, this is I'm referring to one preaching and I'm preaching. I'm sorry because I learned from that and I found it very this and I said I will preach about it only. आणि हे तुम्ही जाणो जातल्यात की तुमचे मोदे इस्रायलांत हांव आसा. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव एकलोच एकलोच देव. तुमचो देव एकलोच एकलो. सो हिंगा Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. तुम्ही पोट बोट जेवण खावन दादोशी जातल्यात आणि सर्वेस्परा तुमच्या देवान नाव वाकांटल्यात कित्याक ताणे तुमचे पासत इजली विजमितां केल्यात मागीर मोजी पोरजा आणि केदनाच लोगजेक पडची ना. आणि हे तुम्ही जाणो जायत की तुमचे मोदे इस्रायलांत हांव आसा. हांव सर्वेस्पोर देव एकलोच एकलो. हेजे स्क्रिप्चर म्हणजे सिस्टर एक डिफरंट आहे आणि हेजे इंग्लिशाचे डिफरंट आहे. सो देव हिंगा हो प्रॉमिस दिता की तो आमचे मोदे आस म्हूण. आणि तो इस्रायलाक कितें सांगता हो इस्रायलाक देव प्रॉमिस दिता की हांव तुमचे मोदे आहा आणि हांव एकलोच तुमगेलो देव म्हूण. आणि देव तेंका कितें सांगता आतां आमकां देवान हें उतर दिलां. ओके, आमच्यान विजमीत करूं जाताय म्हण आनी ती आमच्यांनी विजमीत करूं जाताय. हाव वी कॅन डू दीस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट.
आमच्यान prophesy करून देवा. Again, these are the gifts of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit, prophecy, then healing, then आम्ही पण own भाषेन उलयताय, ododa interpretation आसता. So there are many gifts of the Holy Spirit. And जेजू कित सांगता तुमचे तुगे भुरग्यांचे तो जॉयला तो सांगता की तुमचे रे Holy Spirit बसतलो prophesy आणि आपण तुमचे री तो सांगता I will send my Holy Spirit, Son of God, you can prophesy. The Lord says, I will send the Holy Spirit upon you and your sons and daughters. He'll prophesy and your old men should dream dreams. This is from Joel. Where God has given us this promise. देव आमका ही promise दिता की आम्ही prophesy कोतोली आणि आमगे भुरगी आमगे चेडे आमगे चोडवा prophesy कोतोली आणि आमगेले जाणटे दादुले बी आसाय ते old men will show, God will show, they will see dreams. Okay, so ही देवागेली एक powerful promise. So देव सांगता आपण तुमचे आपल्या गेलो Holy Spirit घातलो on all flesh. This is God's promise. And he, so तुमका देवागेली एक Holy Spirit जाय नो आम सगळ्यां जाय. Holy Spirit ना जाल्यार आमी dead. Holy Spirit ना जाल्यार आमी एक मेलो मनशावन पास म्हणून जाता. Holy Spirit तो आमचे मध्ये आसा आणि आम तो तेके कित्याक अदर जाण कित कोताय Holy Spirit को दुखयताय. Ason dekun ami nute kotai. Tadona Holy Spirit is grieved, you know. We grieve the Holy Spirit. And some people, although Holy Spirit is in us, we behave amchi mod to nach mod. Am eskun kotai. Kita ko e sogle. It is all the enemy who's working on us. So Dev eskun am sangota ki aplage Holy Spirit amche datamun and amge burgi prophesy kotolimun and amge old men dreams kotam. Glory to God for these divine dreams that amka Dev dito dakoito lo kedona ata now it will happen in the future days. The Holy Spirit will be upon all the world like anything. This is what God has promised, you know, and we will be seeing dreams, prophesy kotoli. So आम्ही रेडी आम्ही तुम्ही एनकरेज जावपाक जाय. हांव तुमकां एनकरेज करता कितें की आमी होली स्पिरिटा सीक करून जाय दिसता. तुमी न्हू हांव सोय हांवें आनी म्हाका स्वता हांवें आनी चड देवा दिवपाक जाय. थोडो न्हू हांव एक पाट 1 वर रावता, एक पाट हांव 2 वर रावता, एक पाट हांव सकाळी 4 देखून आसता रोजरा. पूण आमी सारकी चड एश कोन्न सदांच आमी इतलो टायम देवा एक 2 वर देखून आमी देवा दिली न्हू. 2 वर देखून थोडी दिसताय म्हाका कितें आमी पिक्चरान गेल्यार 3-4 वर देखून बसताय. तियात्रां आनी गोंय 4 वरां देखून बसताय पूण बेजार जायनाय. पूण देवा बरें 15 मिनट बसून आमकां बेजार येता. सो आमी जितुली देवागे उतरां आसतलीं तितुली आमी चड स्ट्रॉंग जातलीं. सो वी हॅव टू बी very much we have to seek the baptism of the Holy Spirit for the sake of speaking in tongues, and we have enough fellowship with the Holy Spirit. This is what even I'm asking the Holy Spirit. Awi magotan Jesus Holy Spirit akode, Holy Spirit please mak to give bore fellowship karo jai. I know you more, I want to know you more deeper. Ani ata haंव कितको जाणटू इस कामा वयता देखून बेस्ते हांव कितको आतां हांव जाणू Holy Spirit भितर आहा म्हणून हांव Holy Spirit चोय म्हाका बेगी पावो जाय. सिग्नल म्हाका मेळो जायना. And you know what? आम मागताय न्हू आनी जेन्ना आम तेका मागताय न्हू तूं म्हाका दाखय. आनी हांव चडकोन कितको ता सकाळीचें उठोन एक पाट लेट जाता. हांव मागोता न्हांवता बिवता म्हळ्यार उगो जाता. हांव म्हणटा Holy Spirit प्लीज म्हाका बेगीन न्हांवन म्हाका बेगीन मुगे काम कोन्न म्हाका बेगीन वचपाक मुगे ट्रान्सपोर्टान बसोन म्हाका हेल्प कोर. And it happens. Praise God. Thank you, Holy Spirit. He always does it. Ami to it according a relationship, and I want to do it. Ata kitkota even jeitona rantona vi mota Sister Maria mota apल्या randu kona mun. Haंव म्हाका देखू कोण आले मुगे माय म्हाका कितले आसतोन पळय गेलोली एवढे वर्सांचे. पूण हांव मुगे कितें थोडेशें कोण कितें कोण हांव शिकिलें आनी आतां हांव कितें कोता केन्ना कितें कोता कितें वायट बी जायत म्हण हांव म्हणटा Holy Spirit प्लीज हांव तेजे पयले बेसांग जाता. जेजू हांव तुगे बेसांग जाता म्हजें जेवण बरें लागता म्हण. एंड फॉरेस्ट आगोता मुगे कोडू जेवण जेयती मुगे सगळी एप्रिशिएट करता. दे लव माय फूड आनी हांव हॅपी कोणाक कोण दिवपाक वयपा. आय डोंट केयर हांव जार बी जात म्हण. सो इट्स ऑल गॉड. सो आमी जेन्ना होली स्पिरिटागे फेलोशीप मागताय न्हू ही इज एवर रेडी टू फॉलो टू डू इट. बट ओनली द थिंग इज
we have to ask it. We have to receive him with love and tell him. And that काम busy दवरूंक जाय. जेन्ना आमी तेज बरी रावताय तोय बी happy and आमी बी happy, because we are being blessed day by day by the Holy Spirit. He is every moment with us. His presence to cultivate, to develop us intimacy, and आमगे intimacy with God, you know, where we are able to live. So irigot. So irigot, होय. आमी देवागेर बरे ती इंटिमसी आणि आमकां अवेअरनेस मेळटा की जेजू आमचे भितर आणि जियेता आणि एवरी स्टेप देव आमचे बराबर आसता. Every step he is with us and he will never change. He will be the same. So only Lord wants to participate. तो आमगेले लाइफांको एक जाण रावो सोदिता. पूण आम कित कोताय, आम हॅपी आसता दोन आम तेज बारे हय उगडास कोताय. आमगे पार्टी कोण आमचा हॅपी. पूण तेन्ना मातशें कोणू पळो आमे घरा एक आव वयता तो आमच्या उगडास येता. आम दिमेर देखू तेदोन आम दिमेर राव रेडी आम रोटाय. पूण आमगे खुशालकाय तेदोन आम म्हणाय जेजू हांव तुका आर्ग दिता, तुका लागोन म्हाका हें सगळें मेळ्ळां. एक इस्तीत देखून आम घेताय न्हू. वी हॅव टू थँक गॉड फॉर दॅट. आम गोंया कोणागे देखू काजार जाल्यार आम इस्तीत शिवताय. For me, I will really tell you, even when I get things, कोणे म्हाका कितें दिलें न्हू, हांव पयलीं तेका आर्ग दिता. बिकॉज तो दिना म्हाका, तो तेंच्या मोतिंगान दिता म्हाका. आनी एक पाट म्हाका पयशे हारी करूंक जाय आसलोले गोंया 50,000 आनी म्हाका पयशे नासले इन्शुरन्साचे. हांवें सांगिल्लें जेजू सगळी टेस्टिमनी येवन दिताय आपल्यागे पयशे हारी जाले, मुगे रीण हारी जाले. सो हांव सदांच चिंत्तालें एशें कोन्न कितको जाता हेंगेलें. हांवें मागिल्लें देवा कडेन, तूं मुगेलें हे इन्शुरन्सा 50,000 तूं म्हाका दितलो. म्हाका खबर ना तूं खंयच्यान दितलो तो, पूण तूं म्हाका दितलो. यू वॉन्ट बिलीव की जालें. एक आमगेलो कलीग गोंयकारूच तो मार्कूस म्हणलो आनी तो येयलो आमगे थिंगा. कशें आहा तूं, बरें आहा, म्हाका भयणेश मानता तो. हांव तेका मागीर भाव मानतालें आनी तेदो म्हाका काम ना. ओके, आमगे काम गेल्लें गव्हर्मेंटाचें. सो तो म्हजे बरें येयलो आनी तूं कशें आहा बेश्टें खबरी येयलो गो म्हणून लागलो. आनी रियली सिस्टर तो वयतना कोडे 5,000 रियाल दिलो आनी तो गेलो. आनी हांवें ते 5,000 तेका घेयना आहलें. पूण ते मागीर तेणें म्हाका खोर्सान दवरलें आनी तो गेलो. पूण म्हाका उगडासूं ना. हांव हें रोजार कोता मुगे देवा कडेन. मागीर जाय तोसान हांवें पयशे हाडले भितर शोकेसीको हितून दवरले. मागीर हांवें चिंतिलें, हांवें म्हळें आरे मुगे आतां पयशे हारी करपा आहले आनी हांवें देवाक सांगलोलें चोय. सगळीं थिंग टेस्टिमनी दिताय पयशे दिले म्हाका. म्हाका हें 50 दिना रियाल तूं आनी 50,000 दी म्हूण. एंड गॉड वॉज सो फेथफुल. He brought me that 50,000 and I could pay my insurance. He's so faithful. So आमी तो एशकोन भावार्ता दुसऱ्यांगे टेस्टिमनी देखून आयकोन आमगे भावार्थ वाड होईन. आम तेच भावार्थाचेर आमी तो रावा तू आनी मागो जेजू कोडे तो तुमकां दितलो. जेन्ना तो हांव 30 लाखां घर घेवपाक गेलो, म्हाका तेणें 60 लाखां दिलें. तो तुमकां कित्याक दिचना? When we have that same faith and to that step, that is mustard seed faith to Torah, because God, देवान आमकां सगळ्यांक एक one measure of faith दिला. तुका सुबे एक चोड दिलो ना, सगळ्यांक एक दिला. पूण आमी तो कितें भावार्थ एशकोन रावों जाय. एशकोन जाल्यार मागीर आनी सकयल पडटलो. सारकें एस रावों जायो. एशकोन रावता दोना भावार्थ. Wow. This is how we have to. Excellent teaching. Praise Jesus. Outstanding, sister. Really, Fatima. Outstanding. Sister, I have come with something that Holy Spirit is telling us, reminding me of everything. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. This all promise Joella Devan Dilolo ki ami sogri prophetics Joella sanglo tene old covenant ki new covenant Holy Spirit church day of Pentecost, okay, came in the Holy Spirit came upon the church on the day of Pentecost. This promise is for you. So I'm mutai kite how qualified na Holy Spirit mujpare aw sintale
म्हाका टंग्स मेळवल्यो 2-3 ऑर्स फुडें म्हाका खबर ना त्यो टंग्स म्हण म्हाका दिसलें हांव बेश्टें तो मुठ म्हण ती मुठाय म्हण हांवूय बी मुठ म्हण सो हांवें सिस्टर जोसलिना म्हणलें लास्ट टायम वेन आय जॉयन लास्ट इयर वेन आय जॉयन JCI हांवें म्हणलें सिस्टर म्हाकाय 2-3 उतर कळटाय पूण म्हाका दिसता म्हणलें तें टंग्स म्हण तेंय म्हाका करेक्ट केलें सिस्टर तेशको कोणाच्यानी उठपाक जायना that is the tongues she said it is the devil enemy who's telling you तू ना तुका जाय दिस मागीर हांव कितें केलें येयलें घरा कडेन आनी हांवें आख्खी रात ब्रदर जॉन्सनाक गेलें that speaking of tongues in Dubai तें गायलें and I started doing that and then when still that doubt was coming in my mind एशको आनी म्हणो जाता हें दुसरें अशें ती मुठाय तें दुसरे भाशेन एश मुठाय you know this doubt was eating me up आणि हांव पुता Hallelujah. Thank you, Jesus. मेळ्ळो तें देखून ना म्हूण हांव बाळा ओगे बसलोलें पूण मागीर हांवें तेका धांगयलो भाशीभर म्हणे तूं म्हाका सांगता हें म्हाका सिस्टरीन सांगिलां तेंच म्हूण टंग्स सो I started confessing that and praise God I now whenever I am very much down हांव कितें कोत्ता तें मुठा and you know I start crying when I talk when I speak in tongues it just makes me like you know हांव एक म्हगे काळीज सारकें एक हेंच जाता सा मोव जावन हांव रडोंक लागता जेन्ना when I know that the Holy Spirit you know then I know sometimes when I'm very much like देवा रोजाना म्हगे मान लागना तेन्ना म्हाका जाता हांव फुडें हांव बेश्टें कोता आसतलें वयल्या वयर देवा प्लीज करपाक म्हूण हांव चिंतिता कित्याक एक एक फावट तुगे स्थितींत कोणें आसता तुगे बूक तुजे बरें आसता तूं बूक चोयता वाचिता सगलें पूण तूं कितें चिंतिता आवय हांव कितें खातोलें सिरियसली हें जाता जाणटू हांव आज वयतलें कामासून येतोन रोजार कोत म्हणटो हांव थिंगां हांव चिंतिता आरे आज हांव कितें कोतोलें घारोसोन कितें then I come to my senses अरे हांव म्हणटा हें आनी कितें चिंतीत तूं हांव मागीर म्हाका कोटा हो देंवचार म्हाका नाडू येत कितू डिस्ट्रॅक्शन्स येताय जाणटू हांव म्हणटा कितें ना आवय हांव रोजार आख्खो सी यू नो वॉट when आम तर कोणाको सांगो तूं हांव रोजार सारकी कोताय म्हणू biggest lie you know to pray is the difficult job in the world for prayers तुका रोजार करपा वक्तार न्हू इतल्यो तायणी येताय मू सांगोच तुका माय गॉड सो मेनी टेम्पटेशन्स काम रोजार करून वयतेच नाच तुका झेम येतली तूं काल सिस्टर मारियागे सेशनान न्ही I was feeling so sleepy म्हाका झेमूय येना की आख्खो ओगोत हांव थिंग सुसेगाद बसोन आहलें ऑफिसां तेगे तें कॉमेर्स जालें हांव न्हिदों स्टार्ट न्हिदोवपा लागोली then I started praying I said Lord I wash my eyes my ears everything with the precious blood हांव आतां तेश कोता हांव आतां तेश कोन मुठा आनी सिरियसली मुगे न्हीद वयता नाजाल्यार हांव सिस्टरगे सेशना पोसों पावना आहलोलें म्हाका हें टेम्पटेशन येयनी हांव थिंगा मागीर तें बंद कोता आनी मागीर हांव वयता आनी हांव एक काम कोता when I cannot concentrate on the word I really get very hurt हांव चिंतता म्हाका एश कोन्न कित्याक जाता म्हाका फील जाता आनी हांव मागीर कितें कोता एक चॅप्टर 2 चॅप्टर वाचपा ते 10 चॅप्टर वाचिता till I come to my senses and I dedicate my time for that word which I really want to grasp and you know chew it and eat it एक सदां चिंतिता आज हांव एक स्क्रिप्चर एक विका देखून घेतोलें अरे 2-4 दीस कोता कोतून इसरोता दुसरी स्क्रिप्चर घेवन नाचोता so this happens but my dear brothers and sisters you know when we tell the Holy Spirit to remind us and tell him I'm determination want to be in the presence of God he gives it I challenge you try and see it हांव तेक सांगता हांव 4:30 न्हिदोता मगे न्हीद sounds less only 2 hours but I tell him Holy Spirit see now I'm very late to sleep you have to wake me up and I have to be in time to work praise God and I thank you Holy Spirit you're always there with me I get up I go to work and then I tell him one more thing you're inside of me I cannot be lazy I cannot be drowsy I have to be as energetic as ever in the office so I be that also he helps me to be like that thank you Jesus for the Holy Spirit he has given the Holy Spirit to us as our comforter and sister Fatima now I remembered the scripture it's 1 Corinthians 12:18 1 Corinthians 12:18 I want to put
म्हाका सोदीश पडटा तें न्यू टेस्टमेंट. न्यू टेस्टमेंटू घालबाय आतां दोन मातशें ओगूच जालें न्हू. या सिस्टर हांवूय बी काबार कोता. मागीर आनको केन्ना म्हाका हांव इंग्लिशीन कोत्ता तो मगे तें रोखडें जाता सिस्टर तें म्हाका चोयच पड मगे पोतून न्हू. वय आसूं देवचे होली स्पिरिटान शिकयलें न्ही मागीर तुका. So sweet. Yeah. Like a baby, she is talking. Yes. त्या praise God. पासत आपले कुशे पोरमोणे देवान कुडींत वेगवेगळे सांदे घाल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जालो जाल्यार कूड आनी कशी आसूं येत. Praise God. So I think you have yes. जेन्ना आमी जेजू गेल्या आमी आमगेले लायफ सगळे देवा गेले हितू. I don't know what's the meaning of yielding. If we are yielded and willingly submitted to God, आमी आमगेले काळजांतून तर आमी देवा गेले हितू तर आमी what you call that submitted in the sense आमी आमगे फॉर्म सबमिट कोताय म्हणजे आमी आमकां देवागे हितू सबमिट कोताय. I don't know the word. I'm sorry. समर्पण कोताय देवा. समर्पण. ओके. तोरी देव आम तो देवा तेश केले तर देव आमचे भितोरी he will flow through us. You know आम हुई वयताय तेदोना कोणू आमकां चोयता न्हू they will know that you know that God is in us. कित्याक आमगेले चोलोप भोंवप उलोवप that represents Jesus. You know the way we talk. आता तू म्हाका कितें म्हणलें हांवें तर तूं ते चोकता तूं थाडा टीट फॉर टेट दिले आनी गेले. You're not representing Jesus. Praise God. He didn't do that. He did not give tit for tat for anybody. He was very humble. Jesus was so good. Of course, Jesus, देवा जेजू राग येयलो केदोना जेन्ना ते सगळे तेगे देव मंदिरां कोण पार इंगताले हें कोताले तेदोन जेजू राग येयलो. पण आनी फ्री कितें म्हळ्यार देवान सांगिलां एक तापोट इश्माल्या आम आनी तापोट मारूं दिताय दुसऱ्या वाटेनी आम सा म्हूण गेली. Sometimes we don't realize किती उलोयताय ते आनी आम कित कोताय ते. But we have to change. But you know what? जाणे तुम्ही कितें आमकां चेंज कोत्ते देवागे उतर तुम्ही न्हू एक फर्स्ट बसाय 15 मिनटू दुसऱ्या दिसा आनी जशें कन्सेशन दिया देवा 30 मिनटू. ओके एक विका 15 मिनट कराय दुसरी विका कन्सेशन द्या सगळे चला एक 30 मिनट दिता. तिसरी सोमना आनी एक जेजू चल तुका आनी एक 45 मिनिट्स. You know what? These 45 minutes can transform us completely. Change us. कळपाना. You know, पयलीं न्हू सिरियल चयतालें आतां हांव सिरियल म्हळ्यार म्हाका हे सगळो राग येता ते टीव्ही चोयल म्हणटोरी ते सिरियलां बरें सांगत तुका इतुली म्हजी तकली उसोटा सारकी आनी कोण चोयताय तेंकाय बी मागीर हांव मांगार म्हळ्यार मिसां तकली उसोट. Thank you, Jesus. हांव अप्सांगीत कोता वयता I put praise and worship. वयता मुगेलें कोणूय कोणाचो पाय येवं मुगे praise and worship. And what they ask me when they Madam तूं ऑफसा ओ घराको I'm not ऑफसा because they can hear the music. Yeah, they can hear the music, but I don't care. And everybody was in my office that I am into the word of God, and I give them the examples, and nobody, you know, criticizes. I'm get GM ha oishi 5 वर्सांचो हांव तेज बरें वयता, you know, sister हांव मुद्दाम वयता तेचो hi sir, how are you, तूं केसा तुगे भुरगीं बी केशाय. And you know sister, when I come I tell him, sir, God bless you, God has really blessed you, you look very happy. I give him these compliments, and I always tell him this one, that you are blessed. And now I'm blessing Vita. That is enough, you know, to keep him. He knows. And Tomak Muta, tu Hindu. I mean, no, Hindu, no, Christian. Then he's happy, like, okay, to Christian, okay, fine. Because they are Muslims, you know. So, because they refer our Old Testament. So, Torisa Ramkmasha's concession. But they, Muge now Fatima, no, so they think I am a Muslim. But then I completely reject that thing. I tell him, no, I'm not a Muslim, I'm a Christian. And I'm follower of Jesus. So they just keep their mouth shut. So the prayer gives us, Amka, we can move from natural to the supernatural, you know, because it's the Holy Spirit who gives us that supernatural power.
होली स्पिरिट तो आम भितर आहा न्हू आमच्यान कितेंय करूंक जाता एनीथिंग वी कॅन डू and to experience the Holy Spirit we should live and let him live in us through us. Amen. Glory to God. So I gave you all the examples of this. Sister, I think I will wind up so that you can do Okay, it. can I next put time one the scripture? continuation. Can I put one scripture Yes. related to this? Yeah. Baba, put 1 I'm sorry, Corinthians sister, I was a bit 6:19. slow. No. The Holy Spirit just led you. We had a very Yeah, amusing because session. I have so much to talk. So much is there. I'll do it in English, sister. Sister, Arey, continue next week, next Wednesday. Okay, sister, I'll do that. My pleasure. God bless you. Okay, Thank you, Holy now Spirit. this is what it is, okay? Whatever Fatima has said, in summary, तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मा घेतला आणि तो तुमचे सवेन ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय हे नकलो तुम्ही जाल्यार तुम्ही तुमगेली न्हय म्हूण तुमकां खबर ना तुमचे भितर पवित्र आत्मा घालतो देवान घाला आणि तो तुमचे भितर जियेता जाल्यार तुम्ही तागेले मंदिर कळ्ळें हे जाण जावंय देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्या आणि तेय जाल्यार किंमत फारीक करून म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात सो हो फातिमान सांगिल्लो तो पवित्र आत्मा पयस वचपा नाका भितरी आहा सो दिसा दिसपट्टी उतरा उस्कार भितर उस्कार भायर तो आमचे भितर जियेता पूण आमी ताचो उगडास करनाय जाल्यार तो आमकां ओगो रावतलो न्ही ताका तो लॉस्ट आउट जातलो सो ताका आमी उगडास केलो जाय आमकडे फ्रेंडशीप करपा जाय ताका आमकडे कनेक्शन करपा जाय ताका रिलेशनशीप करपा जाय ताका इंटिमसी करपा जाय ताका सो उगडास दरे तो तुमचे भितर आहा आनी सगळे तो फातिमान सांगिल्ले ते भाशेन कोत्ता भितर आहा तातूंत आनी एक घालया जॉन 14:26 तो कोण तो John 26. Yes. My God. ओके जाले मागीर इतल्यान काबार करूया सॉरी थँक यू फॉर द पेशन्स पासियन्स काडलो म्हण Oh, I'm sorry, I be complete केलो ना देखून. ना आसूं तुवें सारकें कंप्लीट केलें तूं काय उलयली Next Wednesday. लूक जोनिनांगे आयक Yeah, I want her. प्रेज गॉड सो पूण पवित्र आत्मा कोण तो आमकां सांगता पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें तो शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो सो जेजून आमकां कितें सांगिल्लें तें तो मनां हाडटलो सो हे सगळें आमकां कितें सांगता आमकां सोयरी कर जेजू गेला पूण आमकां एकली सोडलो न्हय आमकां सोदूं वचपा सोडलो न्हय तो आमगेलो गवडी सो ताणें आमकां आमचे भितर आपणागेलो जागो दवरला आपणा सारको सांबाळणार दवरला आनी इंग्लीश बायबलाचे बरें करून सांगता स्टँड बाय काउन्सिलर कळ्ळें तो शारोती म्हणली हिंगा पूण सगळें तो खूंय आतां लॉरेन टेस्टिमनी दिली लॉरेन टेस्टिमनी बोट आपणा ती पोन्ने दिली आसूं तो ओग रावलो ना ताका कोण उगडास केलो पवित्र आत्मा ताजे भितर आहा ताणें उगडास केलो थँक यू जीसस आपणा बरी बोट मेळ्ळी सो तो ताका अवेरनस जालें तो पवित्र आत्मा कोत्ता आमकां तो आमकां उगडास कोत्ता आमकां उजवाड हाडटा आमचे भितर काडोक आहा ते दोन आमी ताजो उगडास करपा जाय कळ्ळें तो आमचे भितर आहा आनी ताका आमचे भितर देवान घाला सो उगडास दरे कळ्ळें सोदूं वचपा नाका पवित्र आत्म्या म्हाका पाव म्हणपा नाका थँक यू पवित्र आत्म्या हांव जाणा तूं शिकयता. He teaches us. Praise Jesus. Amen. Thank you. किती क्वेश्चन आहा मागीर चिंता न्ही दुसरी पाट क्वेश्चन दिया बरी प्रेज गॉड सो अमेजिंग सेशन थँक यू जीसस चल आता कित म्हणटाय ताका थँक्स गिविंग दिनवासनेची मागणी करूया आता आमी क्लोजिंग प्रेयर म्हणनाय ओके हिलिंग प्रेयरूय बी मातशें प्रेज करूया तेका ते कॅची फेर्नांडीस ओके पयली थँक्स गिविंग करूया ओके चल बाय कॅटी
बाप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आबा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या पहिले स्वातेरां तुका काळजाची कलयतान आर्गान दिन वाचता. हे आयच्या दिसा खातीर आमी हो वेळ आमकां एक लाख हे जमातीक हाजी जावंक आयती केल्या पासत. आयज आमचे भयणीन फातिमान पवित्र आत्म्या वयर शिकोवन दिली आनी आमकां एक देवाच्या उतरा वयर समजणी दिली. हे देवाचे उतर आमी आमच्या जिवितांत कशे भाशेन उपयोग करूंक जाय ते. तर आमी देवाच्या उतराचेर 2 दिसां नियाळ करून आनी ते आमी वेव्हारांत घालूंक आनी जेजूक जाय ते भाशेन चलूंक प्रयत्न करुया आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडटली भाव भयणां जावंक वावरुया. आयज आमचे भयणीन देवाच्या उतराची नोंदणी केल्या. तिचेर उपोट बेसांवान तिका बरी भलायकी दी म्हूण मागुया आनी सदांच एकवटान रावंक जेजूचो आदार मागुया. सगळ्यांक एक बरी देवाचे कुदपेन बलोली रात हांव दिता. हे हांव मागणी करता तेच जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. Amen. 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 Praise Jesus. आता रिकॅप करपा हांव जॉनीन नेम